तर ह्या आशिल्ले रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराची माणकुली भुरगीं ह्या माणकुल्या भुरग्याक परत एकदा जोरान ताळयो जावनी. इश्टानो, रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराची हो एक पेटंट जंय वतात त्या मेडलीक सादर करून लोकांची मना काळजां जिखतात. तर पळोवया इश्टानो, ही मेडली इतली बरी कशी सादर करतात आनी ताचें गुपीत कितें आयज प्रत्यक्ष तांकांच विचारून पळोवया. लक्ष्मण सर, म्हाका एक सांगात, कशे तरेन तुमी हे करतात, सादर करतात, कशें कितें? तशी ती न्ही, तशें म्हणजे हांव म्हणूंक सोदतालो की कशे तरेन तुमी हे सगळें सादर केलां तशेंच. म्हाका दिसता लक्ष्मण सर सुद्दां सांगपाक तयार ना की कशे तरेन ही मेडली सादर करतात. ती हांगा घुमट वाजोवपी हो पळय हांगाच आसा बाब घुमटकार, कशे तरेन तूं हें वाजयता घुमट आनी सांग? हातीन वाजयता. न्ही तें म्हणपाक सोदना हांव की हे घुमटाच्या आदारान सगळ्यांच्या आदारान कशे तरेन तुमी ती सादर केली? तुम्ही पळोवना तरी आसतना सांगपाक तयार नात. तबलाकार हांगा आसा. तबलजी नमस्कार, म्हाका सांगात कशे तरेन तूं हें वाजयता आनी कशे तरेन तूं सादर करता? मोठ्यान वाजयता. फुडलो एकूय प्रश्न हांव विचारपाक सोदना, कारण मेडली हो तांचो पेटंट आनी पेटंट कोण कोणाक केन्नाच दिना. तर इश्टानो, परत एकदा जोरान तांच्या खातीर ताळयो जावनी. ही खूब सुंदर मेडली हांगा सादर केली. कोंकणी भाशा मंडळाचो हिरक महोत्सव आनी त्या निमतान पुरस्कारांची भेटवण हांगा जातली. आनीक कांय खिणा भितर आमी कार्यावळीक सुरवात करया. तर इश्टानो, आमच्या मुखार आयज हो सभाघर भरिल्लो आसा आनी ह्या सभाघरांत वेगवेगळे संस्कृतायेचे वेगवेगळे वाठारांतले हांगा लोक आसात आनी ह्या वाठारांतल्या लोकांच्या सामकार हांगा उबे रावन ही पुरस्कार भेटवण सुवाळो जो आसा तो सुरवात करता. बरें गेल मरे तुगेले. हांव सासी आनी कार्यावळ जाती सासी. म्हाका सांगना तुमी सुरवात केली? माफी मागता, म्हाका लक्षांत ना, विसरलो हांव. गडबड्यान म्हणलें आसतलें. चल दोगांनी मेळून सुरवात करया. कार्यावळ मडगांवची आणि मडगांवकार नासतना कार्यावळ कशी सुरवात करता? तेवूय बी विसरलो. तर आयले न्ही तीग जाणां. चला तर सुरवात करया. अरे बाबा, यो 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 बाय यो. कारवार साकून स्पेशल हांगा खास आमंत्रीत हांगा सूत्रसंचालक आयिल्ले आसा. आनीक कोण उरला? म्हाका दिसता ना. सुरू करया. होय होय, सुरवात करया आमी. हय, तर सुरवात करया आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीक. खंयचीय भास परमळटली जाल्यार तिची मुळावण घट्ट आसची पडटा. कोंकणी भाशा मंडळाची स्थापना ही कोंकणी भाशेच्या मुळावणीची घटसाट अशी म्हणल्यार अतीत काय जावची ना. 1962 वर्सा कोंकणी भाषा मंडळाची स्थापना झाली. ते उपरांत मंडळ आपल्या उद्देशान धरून वावुरले. आयज मेरेन मंडळाचो वावर पावला मारीत आसा. ह्या वावरांत तरणाटे तशेंच म्हालगडे एका ध्येयान वावुरता. कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणी भाशेत जें ना तें मेळून दिवपाच्या वावराक लागला. पुस्तक प्रकाशनां, बाल साहित्याची रचणूक, वाचन कला, बालगितां, देशभक्ती गितां, ऑनलायन उपक्रम, शिक्षणीक सामग्री, सांस्कृतिक कार्यावळी अशा साबार तरांची रचणूक करून मंडळ कोंकणीची सेवा करता. मंडळात फाटली साबार वर्सां वेगवेगळे अध्यक्ष पदाचो साबार भार सांबाळून गेले. अशा निश्ठावंत वावुरप्यांक लागून संस्था मुखार पडसोळीत केली आनी 60 वर्सांची जाली. संस्थेन सावन आयज मेरेन हजारांनी वांगड्याची मार्गदर्शनांतल्यान ती मुखार सरली आनी अजुनूय सरता. इश्टानो, कोंकणी भाशा मंडळाक काल 30 तारखेक 60 वर्स भरली. 1962 ते 2022 अशी 60 वर्सांच्या प्रवासात असंख्य लोकांचो हातभार, आशीर्वाद आनी मोग आमकां लागलो. ह्या समयार हांव मनान आदरान नमन करता. आयज कोंकणी भाषा मंडळ हिरक महोत्सवाचो सुवाळो मनयता. ह्या सुवाळ्यात साबार पुरस्कारांची भेटवण जातली. कार्यावळ मुखार व्हरतना मागता कोंकणी भाषा मंडळाचे उपाध्यक्ष पॉब्रगांव फेर्नांडीस हांचे कडेन तांणी येवकाराचे उलोवप करतात.
सगळ्यांक तुमकां मागीर म्हजो नमस्कार आनी उणीत येवकार. कोंकणी भाशा मंडळ गोंय हो 60 वर्सांचो हिरक महोत्सव मनयता. फाटलीं 60 वर्सां कोंकणी भाशा मंडळ गोंयभर वावुरता. गोंयची संस्कृताय, गोंयची साहित्य, गोंयची कला हेका प्रोत्साहन दिवंक कोंकणी भाशा मंडळ नेटान वावुरता. जे आमचे आदले अध्यक्ष, जे आमची समिती वेगवेगळे वावुरपी समिती जावन गेल्यो, तांणी खूब वावर केल्लो आसा आनी आतां ही संस्था तरणाट्याच्या भुजार आयिल्ली आसा आनी हे आपले एकमतीन नेटान हो वावर करतात. फाटलीं 2 वर्सां जरी कोविड काळ आसलो जाल्यारय तांणी आमच्या तरणाट्यांनी हो वावर मोठ्या उमेदीन आपल्या खांदार घेतलेलो आसा. जरी कार्यावळ वेगवेगळ्यो कार्यावळी करपाच्यो हॉलांनी बंदी आसली जाल्यार पासून आधुनीक तंत्रज्ञानाच्या आधाराचेर आमच्या तरणाट्यांनी विशेष करून आपले उमळशिकेन हो वावर मुखार व्हेल्लो आसा आनी अशेंच तो वावर करीत आसा. गोंयची संस्कृती, साहित्य हाची राखण करपा खातीर ते नेटान वावुरतात आनी हाचे फुडें वावुरतले अशी आमकां आस्त आसा आनी आमी करताय बी. त्या भायर जे शिक्षणीक मळार जो वेगवेगळे उपक्रम करपाक जाय आसले तातूंनय कोंकणी भाशा मंडळ व्हडे नेटान वावुरता. जे शिक्षण संचालक, गोंयचे शिक्षण संचालक तांच्या आदारान जे शिक्षणीक नवी एज्युकेशन पॉलिसी आसा ताचेर आमचो वावर चालू आसा आनी तो नक्की आमी फुडें व्हरतले अशी आमी गॅरंटी दिता तुमकां. आतां आयचे कार्यावळीक आमचे पुरस्कर्ते हांचो आमी सन्मान करपाचो आसा. हांकां पुरस्कार दिवपाचे आसात. ते आमचे सगळे पुरस्कर्त्यांक आमी मन काळजांतल्यान येवकार दितात. तेच भाशेन आमचे आदले अध्यक्ष, आमचे पत्रकार हांकां आमी येवकारतात. त्या शिवाय आमचे जे रसीक जे उमेदीन हे कार्यावळीक हाजीर आसात तांचे आमी मन काळजांतल्यान येवकार दितात आनी सगळ्यांक तुमकां आमचो येवकार अशें मागून हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें. खूप खूप देव बरें करूं. मालिस्ट पॉवरगा मिस्टर कोंकणी भाशा मंडळ ही एक म्हालगडी संस्था आणि ह्या संस्थेच्या इतिहासात पहिल्याच फावट एक एस्टोरेन अध्यक्षपद सांभाळ. साहित्य अकादमीचो युवा साहित्य पुरस्कार जैतिवंत मोहम्मद अनुषाबाई सिंगबाळ फाटली कांय वर्सां अध्यक्षपदाचो भार घेवन काम करतात. म्हाका ह्या समयार अध्यक्षान आयच्या सुवाळ्याचे येवकाराचे अवलोक करचे. सगळ्यांना नमस्कार. आणि कोकणी भाषा मंडळाच्या 60व्या वर्धापन दिसाची हिरक महोत्सवाची मना काळजात सावन परबी. आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भारतीय साहित्यिक अरुण कमलजी हम आपका स्वागत करते हैं. तसेच आयच्या सुवाळ्याचे आमचे हेर मानाचे सोयरे साहित्यिक मीनाबाई काकोडकार, कोकणी म्हालगडे नारायणभाऊ मावजो, गोंयशालान मंडळाचे आदले अध्यक्ष तुजेबाब रिबेलो, कोकणी कार्यकर्तो आणि आमचे उर्बास्थान आरबीएस बाब कोमरपंत, तसेच IAS अधिकारी मायकल बाब डिसोजा हांकाय बी हांव ह्या वेळार येवकार दिता. आमच्या मदीं कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष उदयबाब भेंब्रे आसात, चेतनबाब आचार्य आसात, प्रशांतबाब नायक आसात. हांव तांकांय बी उर्बे भरीत येवकार दिता. सभाघरात जायते साहित्य अकादमी पुरस्कार जैतिवंत आसात. कोंकणी मोगी, कोंकणी रसीक, शिक्षक आणि सगळ्या कोंकणी मनशांक आयच्या ह्या कार्यावळीक हांव येवकार दिता. आयज ज्या मानेस्तांक पुरस्कार भेटोवन खरें म्हळ्यार आमी आमचोच भोवमान करून घेतात म्हळ्यार अतिताय जावची ना, ते सगळ्या पुरस्कार विजेत्यांक खाशेलो येवकार. इश्टांनो, कोंकणी भाशा मंडळ 60 वर्साचें जाला. खरें म्हळ्यार 60 वर्सां म्हळ्यार निवृत्तीचो काळ, निवृत्त जावपाचो वेळ. पूण म्हाका दिसता कोंकणी भाशा मंडळाक केन्नाच निवृत्त न जावपी कार्यकर्त्यांचो इतिहास आसा आनी त्याच खातीर एक धाडस आमी करत रावपाक शकतात आणि हे कोंकणीचे काम मुखार व्हरपाचे धाडस आमी करतात. ह्याच कारणाक लागून घडये 24 वरांच्या भितर 2 मुखेल कार्यावळी समारंभ आमी आयोजीत करतात आणि आमच्या तरण्या कार्यकर्त्यांच्या
बळग्याचेर ते यशस्वी करपाचे बी धाडस करतात. हातून हांव आमच्या कसलेच ऑर्डर मानना. ही आमची जबाबदारी, हे आमचे कर्तव्य आनी हें करतना आमकां खूब खूब खोस भोगता. इश्टानो, फाटली कितलींशींच वर्सां कोंकणी भाशा मंडळ वेगवेगळे पुरस्कार दितात. हांवें म्हळें तशें एके तरेन आमी आमचोच भोवमान करून घेतात आनी ज्या ज्या मनशांक आयज हांगा पुरस्कार मेळटात तांच्या कामांतल्यान, तांच्या साहित्यांतल्यान आमी उर्बा घेतात, प्रेरणा घेतात. कोंकणी भाशा मंडळाच्या पुरस्कारांक पयशांचो मोल ना, आमी पयशे दिनात. पूण जांकां कोंकणी भाशा मंडळाचो आनी कोंकणीचो इतिहास खबर आसा तांकां खबर आसा हेच्या पुरस्कारांक कितलो इतिहासीक मोल आसात ते. आनी त्याच खातीर हे पुरस्कार मेळटकर हांव जाणा पुरस्कार विजेत्यांक खोस जाताच, पूण योग्य मनशाक पुरस्कार मेळटकर आमकांय तितलीच खोस जाता. आनी खोस आयज मुजरत हांव तुमच्या सगळ्यांच्या सांगातान हांगा व्यक्त करता आनी मागता तुमच्या कडेन की ताळयांनी आयच्या आमच्या पुरस्कार जैतिवंतांक तुमी ही खोस वाटची आनी तांकां परबी भेटोवची. इश्टानो, कोंकणी मनीस म्हाका दिसता आयज मेरेन सदांच धाडसान आनी निर्भीडतायेन खंयच्याय प्रश्नाक भिडला. आमचो इतिहासूच जो आसा तो निर्भीड आसा, भयाविर्यत आसा. ते मागीर जनमत कौल जावं नाजाल्यार कोंकणी राजभास आंदोलनाचो इतिहास जावं किंवा कोंकणी 8व्या शेड्युलांत वचपाचो इतिहास जावं, हे सगळें जाता आसतना कोंकणी मनीस सदांच मुखार येवन ह्या प्रश्नाक भिडला. साहित्य अकादमीचो प्रश्न आयलो तेन्ना उदय बाब, रवींद्र बाबा सारकेल्या मनशांनी वचून सरळ थंयच्या साहित्यिकांक कोंकणी कितें हें तांच्या तोंडार वचून सांगपाचें धाडस दाखयलें. 8व्या शेड्युलान कोंकणी वचपाचो जेन्ना प्रश्न आयलो तेन्ना आमकां उदय बाब सांगतात तशें तेन्नाच्या मोठ्या मोठ्या राजकीय नेत्यांच्या कॅबिनांनी ते सरळ वचून तांणी कोंकणीचो प्रश्न तांच्या मुखार मांडलो. आनी म्हाका दिसता हीच निर्भीडताय घेवन कोंकणी भाशा मंडळ मुखार वता आनी ह्या निर्भीडतायेन कोंकणीच्या प्रश्नांक भिडपाचो प्रयत्न करता. काल कोंकणी भाशा मंडळाच्या 60व्या वर्धापन दिसा गोंय राज्याचे मानाधीक मुख्यमंत्री प्रमोद बाब सावंत मुजरत हजर रावले आनी त्याच थोड्याशा निर्भीडतायेन आनी धाडसान कोंकणीचे जायते प्रश्न तांच्या मुखार मांडपाचो हांवें यत्न केलो. कोंकणी भवनाचो प्रश्न जावं किंवा राजभाशेची अंमलबजावणी जावं किंवा शिक्षणात कोंकणी प्राधान्य दिवपा बाबतीन आसूं, हे सगळे प्रश्न तांच्या मुखार दवरून तांकां कोंकणी खातीर कितें करपाक जाय हें सांगपाचो हांवें तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन यत्न केला. पूण म्हाका दिसता हे प्रश्नांक जर जापो मेळटल्यो, खऱ्या अर्थान जर हे सगळे प्रश्न पूर्णत्वाक वतले जाल्यार सगळ्या कोंकणी मनशांनी एकठांय जावन ह्या सगळ्या गजालीचो फाटपुरावो करपाची गरज आसा. कोंकणी भाशा मंडळ ही मालगडी संस्था आनी ह्या नात्यान आमी हो यत्न करतलेच. पूण हांगा जायते संस्थांचे कारभारी आसात, सगळे कोंकणी मनीस आसा. म्हणून मुजरत हांव उलो मारता की आमी सगळे मेळून ह्या प्रश्नांच्यो जापो आमकां मेळटल्यो आनी कोंकणीचें काम गोंयांत मुखार वतलें हाजो मुजरत फाटपुरावो करया. इश्टानो, कोंकणी भाशा मंडळाचो 60वो वर्धापन दीस मनयतना आमी प्रामाणीकपणान यत्न केलो की आमच्या सगळ्या 2800 वयर वांगड्या मेरेन आमी पावचे आनी ताज्या पेक्षा चड जे कोंकणीचे बरे मागपी आसात, कोंकणी भाशा मंडळाचे बरे मागपी आसात, तांच्या सगळ्या मेरेन पावचे. आमी जाणात की कितलोय तंत्रगिन्यानाचो आदार जरी घेतलो किंवा आमी इन्विटेशन्स धाडली तरी खंय ना खंय आमी कमी पडले आसतली. कोणाक ना कोणाक घडये आमंत्रण पावूंक ना आसतलें. पूण जर अशें जालां आसत जाल्यार हांव ह्या माचये वयल्यान तांची चूक मागता आनी आमचे जे प्रामाणीक यत्न चालू आसा कोंकणी खातीर ते तुमी गोड मानून घेतले अशी आस्त बाळगिता. इश्टानो, 60 वर्साच्या कोंकणी भाशा मंडळाचे तरणे फुडारपण करता आसतना केन्ना केन्ना आमकां दिसता की हे तरणे फुडारपण कोणा कोणाक खुबता, केन्ना केन्ना ताचो त्रास जाता. म्हाका दिसता कोंकणी भाशा मंडळाचो इतिहास आसा आनी हांवें जशें सुरवातेक म्हळें की 60 वर्सां जाली तरी कोंकणी भाशा मंडळ आयजूय तरणे आसा. तुमी ह्या तरण्या फुडारपणाक जेन्ना जेन्ना तुमकां उलो मारतलो तेन्ना तांकां ओ दितले अशी आस्त ह्या वेळार बाळगिता. आनी तेच प्रमाण जशें हांवें म्हळें की आमी निर्भीडपणान कोणाक भिनासतना दर एका प्रश्नाक भिडटात. तुमी बी निर्भीडपणान कोणाक भिनासतना सरळ आमी खंय चुकता जाल्यार आमकां सांगतले. ते करता आसतना तुमकां कसल्योच आडवाटो घेवच्यो पडच्यो ना अशी आस्त मुजरत ह्या वेळार बाळगिता. परत एक फावट कोंकणीच्या ह्या कार्यात तुमी सदांच आमच्या सांगातान आसतले अशी आस्त बाळगिता. सगळ्यांक देव बरें करूं. परत एक फावट सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार.
देव बरें करूं भवानिस्त आनी उषाबाई सिंगबार. इश्टानो, पुरस्कार म्हणल्यार कलेक दिल्लो मान. कोंकणी भाषा मंडळाचे तरेकवार पुरस्कर्त्यांनी पुरस्कृत केल्ले आसात. कोंकणी मळार श्रद्धेन काम करपी वावुरपी आनी ह्या वावुरप्यांक मंडळ हे पुरस्कार भेटयतात. आयच्या पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याक आमच्या मदीं मानाचो सोयरो आसात कोंकणी मोगी, तरणे विचारांचे सेवक, कोंकणीचे आधारस्तंभ, आमचे सगळ्यांचे भाऊ भवानिस्त नारायणबाब मावजो. आयच्या पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याक आमच्या मदीं आनीक एक मानाचो सोयरो म्हूण आसात कोंकणी पुरस्कर्तो, गोंय शालांत मंडळाचे आदले अध्यक्ष भवानिस्त जोजे रिबेलो, मागता कोंकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष अन्वेषा सिंगबाळ, उपाध्यक्ष पॉपल फर्नांडीस, भाणारी राजेश प्रभू, सचिव उल्हास गांवकार हांचे लागीं मानेस्ताक मानात माचेर हाडचे. पुरस्कार सन्मान प्रसिद्धी हांचे कडल्यान पयस रावन वावर करपी भाऊ मावजो. कोंकणी भाषा मंडळाच्या आनी विद्याभवन कोंकणी शाळेच्या स्थापनेक तांचो मोलाचो वांटो आसा. मोन्यांनी रावन काम करप हो तांचो नीज स्वभाव गुण. भाऊ, तुमकां ह्या वेळार हांव येवकार दिता. भोमानिस्त जुजे रिबेलो हाणें फादर आग्नेल मल्टीपर्पज उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य म्हणून काम केल्ले आसा. तशेंच शिक्षणीक मळार तांचे नांव आदारान घेतात. तशेंच नवे शैक्षणिक धोरणा संदर्भातूय ते खूब सक्रिय आसात. मानेस्ताक परत एकदा वेदीचेर येवकार दिता आनी मागता कोंकणी भाषा मंडळाचे भाणेरी राजेश प्रभू हांचे कडेन मानेस्ताक फुलां तशें यादस्तीक दिवन येवकारचो. मानेस्त नारायण मावजो. मानेस्त जुजे रिबेलो. तुमच्या तळ्यांचो सांगात हांगा नेटान जावनी आनी आमची उर्बा हांगा वाडून. देव बरें करूं भोमानिस्त राजेश प्रभू. साहित्य म्हळ्यार भाशेचो जीव आनी भाशेची वाड जाता ती साहित्या खातीरूच. साहित्या खातीर भाशा आंतरराष्ट्रीय पांवड्यार पावली. कोंकणी भाशेन आयज मेरेन शेकड्यांनी साहित्यिकांक जन्म दिलो. तांचे साहित्याक पुरस्कार दिवन मंडळ साहित्य निर्मणीक पोसवण दिता. पहिली सुवातेर सर्गेस्त नरसिंह दामोदर नायक साहित्य पुरस्काराची भेटवण आमी करतात. मागता आमगेल परीक्षक भोमानिस्त वसंत सावंत, भोमानिस्त डॉक्टर प्रकाश पर्येकर आनी भोमानिस्त जॉन आफोन्सो हांचे लागीं तांच्यान माचेर येवचे. तशेंच आमची पयशांची पोटली सांबाळपी भोमानिस्त राजेश प्रभू हांचे लागीं मागता तांच्यान आमगेल परीक्षकाक फूल दिवन तांचे स्वागत करचे. सर्गेस्त नरसिंह दामोदर नायक साहित्य पुरस्कार फावो जाता भोमानिस्त फादर सुकोर रिबेलो हांकां. मागता तांणी माचेर येवचें. मागता भोमानिस्त नारायण मावजो हांचे लागीं हो पुरस्कार भेटोवचो. तांच्या खेळ खेळो या पुस्तकाक हो पुरस्कार पावता. भोमानिस्त फादर सुकोर रिबेलो हांचो जल्म 13 मार्च 1986 दिसा जालो. तांणी फिलॉसॉफी विशयांत पदवी मेळयल्या. थियोलॉजीचें शिक्षण घेतलां. ते सद्याक कुडपेची सायबीण दिवचल ह्या इगर्जेंत पाद्री कोण म्हणून वावर करतात. दुसरे आनीक एका सांगाती पाद्रीच्या आदारान 8 धर्मीक पुस्तकां वांगडा तांच्यांनी धर्मीक पुस्तकां उजवाडाक हाडल्यात. गुलाब, वावड्यांचो इश्ट, आमचो आवाज, फुडारी, रेनेसांव, सेवा धर्म अशा जायत्या नेमाळ्यांनी ते सातत्यान बरयतात. दालगार कोंकणी अकादमीचो तरणाटो पुरस्कार, आफोंचो कोंकणी पुरस्कार तांकां फावो जाला. भोमानिस्त फादर सुकोर रिबेलो तुमकां खूब खूब परबी भेटयता आनी मागता तुमी मागता खास व्हिडिओ फादर सुकोर रिबेलो हांचे मनोगत आमी पळोवया. केळुया ह्या म्हज्या पुस्तकाक सर्गेस्त नरसिंह दामोदर नायक साहित्यीक पुरस्कार फावो जाल्ल्या खातीर म्हाका व्हड आनंद भोगता आनी ह्याच आनंदान भरून कोंकणी भाषा मंडळाचे आभार व्यक्त करता. कोंकणी भाषा मंडळान हो म्हजो वावर मानून घेतलो आनी हो पुरस्कार म्हाका फावो करून कोंकणी मळार
उदीक नेटान वावर करून म्हाका उत्तेजन फाव केले. तांचे हांव आभार आठयतां. तशेंच सोबिन्सी क्वाद्रूस हांचोय हांव आभारी. ह्या पावंड्यार पावूंक ताचोय म्हाका आदार फाव जालो. कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणी भाशेचो खूब वावर करता. ताणें नव्या बरोवप्यांक उत्तेजन दिवचें आनी अशे तरेन आमची कोंकणी मायभास सांबाळची आनी वाडोवची हेच म्हजें आवडे. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मास्तर सुकवर पेलो मागता सभागृहात आपली बसका घेवची. फादर सुकवर पेलो तुमकां खूब खूब हांव परबी भेटयता आनी फुडाराक अशेंच कोंकणी भाशेची आनी साहित्याची तुमी सेवा करीत रावची अशी आस्त आसा. खूब खूब देव बरें करूं. 2022 वर्साचो सर्गेस्त रॉक बरेटो यादिस्तीक साहित्य पुरस्कार फावो जाता भौमानेस्त अरविंद भाटीकर हांकां. मागता भौमानेस्त अरविंद भाटीकर हांचे लागीं तांच्यान मानान माचेर येवचे. तशेंच मागता भौमानेस्त दुजे रिबल हांचे लागीं तांच्या भौमानिस्त अरविंद बाब भाटीकर हे एक निवृत्त IAS अधिकारी. कोंकणी मळार तांचो धाव मोलादीक वांटो आसा. जल्मत कौलाच्या चळवळीत तांचे म्हत्वाचे योगदान आसा. 2012-14 वर्सा ते अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे अध्यक्ष आशिल्ले. तांकां कोंकणी भाशा मंडळाचो कोंकणी भाशे सेवा पुरस्कार फावो जाला. तशेंच अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचो कोंकणीचे सेवे खातीर दिल्लो सर्गेस्त विमलाभय पुरस्कार तांकां फावो जाला. गोवा कोंकणी अकादमीचे शणै गोंयबाब कोंकणी भाशा सेवा पुरस्कारूय तांकां फावो जाला आनी करमंडी ह्या कादंबरी खातीर तांकां कोंकणी भाशा मंडळा कडल्यान हो पुरस्कार फावो जाला. तर पळोवया भौमानिस्त अरविंद भाटीकर हांची मनोगत खासा व्हिडिओतल्यान. करमंडी हे कादंबरी कोंकणी भाशा मंडळाचो साहित्य पुरस्कार मेळ्ळा ही बरी गजाल, खोशदिणी गजाल. कोंकणी भाशा मंडळ कोंकणी भास आनी साहित्य हांच्या उदरगती खातीर कोंकणीच्या मळार तरातरांचे पुरस्कार दिता ही बी खोशदिणी गजाल. पूण फकत साहित्य निर्माण केलें, भाशेची उदरगत केली म्हणून जायना. भास ही लोकां खातीर आसता. साहित्य लोकांनी वाचचें पडटा, भास लोकांनी उलोवची पडटा. हे खातीर बी कोंकणी भाशा मंडळाक प्रयत्न करचे आनी वाचक वर्ग जर वाचक वर्गाचो नंबर जर वाडटलो जाल्यार कोंकणी शिक्षणाची उदरगत जावंक जाय, कोंकणी शिक्षण वाडूंक जाय. माता भौमानिस्त अरविंद बाब भाटीकर हांचे लागीं तांच्यान मानान सभागृहाचो हातीर बसको घेवची. काय तांत्रिक बिघाड जाल्ल्यान कार्यावळीमध्ये कळटा तुम्ही सगळ्यांनी मानून घेवचें. ह्या वर्साचो कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कार रमेश वेळुस्कर यादिस्तीक साहित्य पुरस्कार फावो जाता भौमानिस्त सुमा तरकोड हांकां. मागता ताणें हांगा माचयेर येवचें.
होमलिस्ट प्रियदर्शिनी कडकोडकर हांगा आसात म्हाका तांचे लागीं हांगा येवन मातशें येवन हो पुरस्कार घेवचो. तांची भलायकी बिगडल्या म्हणून ते हांगा पावूंक शकचे नात. तांचे वतीन तांची घरकान्न होमलिस्ट प्रियदर्शिनी कडकोडकर हांगा तांचे वतीन हांगा पुरस्कार घेतात. तांच्या कोंकणी चंपू काव्य गायत्री देवी ह्या पुस्तकाक हो पुरस्कार फावो जालो. ते विभाग प्रमुख मराठी पदव्युत्तर अध्ययन आणि संशोधन विभाग गोंय विद्यापीठ हांगच्यान सेवानिवृत्त जाल्यात. 17व्या शतकातील क्रिस्ती गोमंतकी मराठी विलापिका या विशयाचेर संशोधन केलां. कोंकणी समीक्षण तत्व आणि प्रयोग रवी पंडित जिवीत आणि वावर एक कृष्णकळी पांचेल पारवे चल्ले दिगंतरा अशी साबार पुस्तकां तांणी रचल्यात. सुमन तडकोड हांचे मनोगत खासा व्हिडिओतल्यान आमी पळोवया. नमस्कार. कोंकणी भाषा मंडळ गोंय हांणी म्हाका म्हज्या कोंकणी चंपू काव्य गायत्री देवी ह्या कवितांच्या पुस्तकाक कोंकणी भाषा मंडळ पुरस्कार दिलो. देखून हांव पयलीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमी सगळ्यांनी एकमतान म्हज्या नांवाची निवड केली म्हणून हांव परीक्षकाकय दिन वाचता. खरें म्हळ्यार पुरस्कार हो प्रत्येकाक जाय आसता तातूंतल्यान ताका उर्बा मेळटा. ती व्यक्ती आनी बरी बरपावळ करूंक पावता असो एक विश्वास आसा. ताचेर म्हजोय विश्वास आसा. कोंकणीतलें चंपू काव्य म्हणून हांवें पुस्तक तुमचे मुखार दवरलें सगळ्या मुखार, जाका कोंकणी भाशा मंडळान पुरस्कार दिलो. कवितेचे ह्या पुस्तकाचे शीर्षक आसा कोंकणी चंपू काव्य गायत्री देवी. तुम्ही कविता जेन्ना वाचतले तेन्ना घडी म्हणजे कविता मुखात गेल्या व ना सांगूंक पावतली. तुम्ही म्हाका आयकलें, बरें दिसलें. असो मोग आसूं. देव बरें करूं. मागता सगळे मानेस्ता लागीं तांच्यांनी सभाघरांत वचून आपली बसका घेवची. देव बरें करूं. भोवमानेस्त नारायण बाब मावजो आनी भोवमानेस्त तुजे रिपेलो तुमगेलो आशिर्वाद कोंकणी सेवकांक सदांच मेळूं अशें हांव देवा लागीं ह्या वेळार मागता. आता आमगेली विद्याभवन कोंकणी शाळेची भुरगीं माणकुली भुरगीं तुमच्या मुखार एक नाच घेवन येतात. म्हाका समजता लागीं आमगेल्या माणकुली भुरग्यांक नेटान ताळयो मारून तुमी तांकां येवकारचे.
तू येताच पाना कशी दिसली थेंब थेंब घडलो थेंब 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 माऱ्यान पाना हाले झाडा पेडा ठोले यारे मचमका आंभर भिजले तू येतना रस्त्याचेर उदकाची न्हंय उदकांतल्यान चलुनी थपक 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 मोटार गाड्या गाडे मन मेकळे खेळे यारे मचमका आंभर भिजले आंभर भिजले यो यो रे 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 बिरी बिरी यो रे तू शिरी शिरी यो रे तू बिरी बिरी यो रे तू शिरी शिरी यो रे तू मळबातल्यान उडकी मारून सकयलो घो 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 मळबातल्यान उडकी मारून सकयलो घो 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 बिरी बिरी शिरी शिरी 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 तर ही आशिल्ली आमच्या विद्याभवन कोंकणी शाळेची भुरगीं परत एक फावटी मोठ्यान ताळयो जावनी तांकां. फुडले सुवातेर पुरस्कार भेटोवंक आमचे मदीं आसात भोवमानेस्त RBS कोमरपंत आनी भोवमानेस्त मायकल डिसोजा. वक्ता मंडळाच्या वांगड्या लागीं मानेस्तांक घेवन माची घेवचें. भोवमानेस्त RBS कोमरपंत हे काणकोण गांवचे. कोंकणी चळवळींत तांचें म्हत्वाचें योगदान आसा. कोंकणी तियात्रीस्ट म्हणून तांची खाशेली वळखूय आसा. कोंकणीची जी अस्तित्वाची झुजा जाली तातूंत ते सक्रीय आशिल्ले. एक शांत स्वभावाची व्यक्ती म्हणूनय तांची वळख जाता. भोवमानेस्त मायकल डिसोजा हे सरकारी सेवेत आसात. फाटलीं 6 वर्सां ते सरकारी आस्थापनांत वेगवेगळ्या पदांचेर वावर करतात. ते IAS अधिकारी आणि G-Part सोसायटीचे सचिव आसात. कोंकणी मोगी आपल्या भाशे विशीं आपुलकाय आशिल्ले व्यक्ती म्हणल्यार भोवमानेस्त मायकल डिसोजा. आयज एक खाशेली संद आमच्या कडेन आसा आनी ती संद आमकां चुकोवपाची ना. त्या खातीर तुमी सगळ्यांनी सांगात दिवचो अशें तुमच्या लागीं मागतात. RBS बाब जल्मा दिसाची परबी. संजय सर सांगा संजय सराक जल्म दिसाची परबी. संजय बाब तुम्ही स्टेजीर येवचे. सगळ्यांनी तुमकां पळोवपाची इच्छा जातली आनी तूं येता म्हणल्यार लोकांच्या तोंडार ऑटोमॅटीक हांसो येता. यो बसतान यो. आयज तुजो वाडीस गोड गोड दीस. आयज तुजो वाडीस गोड गोड दीस. वाड्या वयली जाणटी नेणटी 20 आनी 30. वाड्या वयली जाणटी नेणटी 20 आनी 30. आयज तुजो वाडीस गोड गोड हास. किरा मोरा पाटा मुखार पिपीर मिठा रास. आयज तुजो वाडीस गोड गोड दीस. वाड्या वयली जाणटी नेणटी 20 आनी 30. वाडदिसाची परबी. गोडसो सुवाळो. तर फुडल्या सुवातेर मानेस्तांक येवकार भेटयत ना हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाचे वाणारी राजेश प्रभू हांच्या लागीं मानेस्तांक तांणी फुलां आनी यादस्तीक दिवन येवकार घेवचो. फुडल्या सुवातेर
फुडल्या सुवातेर अणकार पुरस्कारांची भेट मागता होम RBS कोमरपंत हांच्या लागीं ह्या पुरस्काराची भेटवण करची. दिनेश मणेरकार पुरस्कृत रामनाथ मणेरकर यादस्तीक अणकार पुरस्कार फावो जाता. सुनेत्रा जोग हिका हो पुरस्कार फावो जाता. म्हाका तिचे लागीं हांगा मातशें येवचें. तिच्या सैनीक ह्या पुस्तकाक हो अणकार पुरस्कार फावो जालो. होम सुमित्राबाई करंजळे गांवची 2014 वर्सा BSNL आस्थापनांतल्यान स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. 2012 सावन अणकाराच्या वेळार ती वावर करता. जनरेशन 14 तुम्ही जास्त साध्य करू शकता. पंगू लंगयतेगिरी आजेक वाचूंक शिकयलें ही पुस्तकां ब्रेल भाशेंत अणकारीत तशेंच रुपांतरीत केल्यात. मागता हो पुरस्कार तुम्ही स्विकारचो. मागता होम RBS कोमरपंतांच्या लागीं हो पुरस्कार भेटोवचो. सुनेत्राबाई तुमकां खूब खूब परबी भेटयता. होमनिस्ट सुनेत्रा जोग हांचे मनोगत खासा व्हिडिओतल्यान आमी पळोवया. कोंकणी भाशा मंडळांतल्यान जेन्ना अन्वेषाचो फोन आयलो आनी म्हज्या सैनीक ह्या पुस्तकाक अणकाराचो पुरस्कार मेळ्ळा अशें ताणें सांगलें तेन्ना म्हाका खूब खोस जाली. सैनीक हें पुस्तक म्हज्या काळजाक सामकें लागींचें आसा. अनुराधा प्रभुदेसाय हांचें सैनीक हें मराठी पुस्तक जेन्ना हांवें वाचलें तेन्नाच्यान म्हजी जीण पुरायेन बदलून गेली. हे पुस्तक कोंकणींत हाडपाचें हांवें थारायलें हाचे फाटलें एक कारण म्हळ्यार हो सैनीक सगळ्या भुरग्यां मेरेन प्रत्येक घरांत पावचो अशें म्हाका दिसतालें. अनुराधा प्रभुदेसाय हांचे वांगडा पोरू आनी अवूय बी त्रास कारगील हांगा वचून सैनिकां वांगडा रक्षाबंधन करपाची संद म्हाका मेळ्ळी. सैनीक कशे तरेन थंय रावतात, कशे तरेन जगतात, कितें त्रास काडटात हें सगळें पळोवपाक मेळ्ळें. जे सैनीक आपले घरदार आवय बापूय बायल भुरगीं सगळ्यांक सोडून आमचे खातीर रात दीस सीमेर आमचे रक्षण करतात तांकां राखी बांदपाक मेळप हाचे सारकें दुसरें खंयचें ना. पूर्वर्सा गोंयच्या शाळांतल्या भुरग्यांनी सुमार 300 ग्रीटिंग कार्ड्स तयार केली सैनिकां खातीर म्हणून. लक्ष फाउंडेशनाच्या माय सोल्जर माय व्हॅलेंटायन ह्या उपक्रमा खाला तांणी ही कार्ड्स केल्ली. ती आमी आर्मीच्या 15 युनिटांक धाडली. म्हाका दिसता ह्या उपक्रमांतल्यान सुद्दां सैनीक भुरग्यांच्या मनांनी पावलाच आसतलो. आमच्या सगळ्या सैनिकांक सलाम. जय हिंद. खूब खूब देव बरें करूं. म्हाका भोवन सुनेत्रा जोग हांचे लागीं तुमी सभाघरांत बसका घेवची. फुडले सुवातेर कोंकणी भाशा मंडळाचो मनोहर राय सरदेसाय यादस्तीक बाल साहित्य पुरस्कार. ह्या पुरस्काराचे परीक्षण केले परीक्षक भोमानीस प्रशांती तळपणकर, भोमानीस रामनाथ गावडी, भोमानीस नयनाबाई आडारकर हांकां आमी माचयेर आपयतात. परीक्षकांचे आम्ही स्वागत करतात आणि तशेंच हांव मागता राजेश प्रभू हांचे लागीं की तांणी परीक्षकांक फूल आनी यादस्तीक भेटोवचें. तशेंच भोमानीस मायकल डिसोजा हांचे लागीं हांव मागता हो पुरस्कार तांणी भेटोवचो. आणि कोंकणी भाषा मंडळाचो मनोहर राय सरदेसाय यादस्तीक बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाता.
भोवमानीस अविनाश बाब कुंकळकर हांकां तांचे लागीं हांव मागतां तांणी माचयेर येवचें. भोवमानीस अविनाश बाब कालापूर बांद आराडी हांगा रावतात. लेखन, वाचन, मूर्तिकला, नाटक अशा साबार मळांचेर तुमचो वावर आसा. तांची घरच्या माजर भायलो बुकलो, दादा म्हजो कुरकुरीत आसा, बायलेचे कोफुसांव दादल्या पिकासांव ही नाटकां प्रकाशीत जाल्या. भुरग्यांची माची 3:1 म्हजें नांव अविनाश, जिविताचे रंग आनी धडपड ही पुस्तकां प्रकाशीत जाल्या. तशेंच माजरापील ही बाल नवलिका प्रकाशीत जाल्या आनी तांची कांय पुस्तकां प्रकाशनाचे वाटेर आसात. अविनाश बाब तुमकां परबी. भोवमानीस अविनाश बाब कुंकळकर हांचे मनोगत आमी खास व्हिडिओंतल्यान पळोवया. भोवमानीसांक माय मोगाचो नमस्कार. म्हजी लागणूक लक्षांत घेवन कोंकणी भाशा मंडळाक हांव न्हू म्हज्या बऱ्यो योगदाना खातीर म्हाका बाल साहित्य पुरस्कार भेटयता म्हणून म्हाका भोव खूश जाता आनी हांव हें म्हजें भाग्य समजता. तशेंच कोंकणी भाशा मंडळाच्या वेवस्थापकाचे हांव उपकार मानता आनी तांणी केल्ल्या बऱ्या वावराची हांव तोखणाय करता. फुडाराक तांचे कडल्यान अशीच बरी बरी कामां जावची अशें देवा कडेन मागता. ह्या म्हज्या यशा खातीर म्हजेर शुभेच्छेचो पावस घातल्या बद्दल म्हाका आशिर्वाद आनी मोग दाखयल्या बद्दल हांव सगळ्यांचे उपकारी आसा. ह्या पुरस्कारा उपरांत म्हजे साहित्य जिणेंत म्हजें कर्तव्य आनी जबाबदारी वाडला हाची जाणीव आसा म्हाका आनी मनाक एक तरेची उर्बा निर्माण जाला साहित्य निर्मितीची, आवय भाशेची सेवा करता. इतलें सांगून हांव म्हजी ही 2 उतरां सोंपयता आनी सगळ्यांक देव खूप देव करू. अविनाश बाब कुंकळकर तुमचे कडेन मागता की तुमी सभागृहांत बसका घेवची. फुडले सुवातेर लिगोरियो फुर्तादो ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार. या पुरस्कारांचे परीक्षण केले परीक्षक भोवमानिस्त अनिल पै, भोवमानिस्त प्रकाश कामत, भोवमानिस्त मार्कुस गोन्साल्वीस. मागता हांगा माचयेर येवचें. नेटान चाळ्यो धांवनी तांच्या खातीर. मागता भोवमानिस्त राजेश प्रभू हांचे लागीं परीक्षकांक फूल आनी यादस्तीक दिवचें. मागता RBS कोमरपंत हांचे लागीं हो फुडलो पुरस्कार भेटोवचो. हो पुरस्कार फावो जाता लिगोरियो फुर्तादो ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कार फावो जाता भोवमानिस्त प्रमोद आचार्य हांकां. मागता ताणें हांगा माचयेर येवचें. भोवमानिस्त प्रमोद आचार्य हे राष्ट्रवादी दिसाळ्याचे उपसंपादक आशिल्ले. सुनापरान्त दिसाळ्याचे रिपोर्टर म्हणून ताणें काम केलां. CNN, IBN, CNBC, IBN, लोकमत हांचे ब्युरो हेड म्हणून ताणें काम केलां. सद्याक ते प्रुडंट ह्या टीव्ही मिडियाचे संपादक आनी संचालक म्हणून काम करतात. द गवन वार्ता, भांगरभूंय हांचे ते मुद्रक आनी प्रकाशक आसात. मागता तांचे कडेन हो पुरस्कार स्विकारचो. ह्या वेळार भोवमानिस्त प्रमोद आचार्य तुमकां खूब खूब परबी भेटयता. भोवमानिस्त प्रमोद आचार्य हांचे खास मनोगत व्हिडिओतल्यान पळोवया. कोंकणी भाशा मंडळाच्या लिगोरियो फुर्ताद ट्रस्ट पत्रकारिता पुरस्कारा खातीर उपकारी. हो फक्त म्हजो एकल्याचो भोवमान न्ही जाल्यार म्हज्या पुराय टिमीचो भोवमान.
कारण टीव्ही हे टीम वर्क, एकल्याच्यान टीव्ही भितर कांयच करपाक जायना. त्याच बरोबर स्टुडंटान एक गजाल गोंया भितर सिद्ध करून दाखयल्या की कोंकणींतल्यान मास मिडिया सक्सेसफुली चलपाक शकता. जे कोण दुबाव घेताले की कोंकणींतल्यान एक प्रसार माध्यम यशस्वी रितीन गोंया भितर चलपाक शकता काय कितें, तांकां आमी सणसणीत जाप दिल्या. म्हाका दिसता ताचोय हो भोवमान परत एक फावट सगळ्यांचो उपकारी आनी म्हज्या टिमीचोय उपकारी. बिकॉज आमी जे करतात ते सगळे मिळून करतात. खूप खूप देव बरें करूं. फुडाराक तुमकां यश आवडायता भोवमानेस्त प्रमोदबाब. फुडले सुवातेर दिनेश मणेरकार पुरस्कृत चंद्रकांत केणी यादस्तीक स्तंभ लेखन पुरस्कार आणि हो पुरस्कार फावो जाता भौमानेस्त मुकेश थळी हांकां. भौमानेस्त मुकेश थळी हे साहित्यिक, अनुवादक, कोशकार, पत्रकार अशी बहुआयामी व्यक्ती. सध्या ते आकाशवाणीच्या वृत्त विभागान संपादन, अणकार, वृत्त निवेदन ह्यो जबाबदाऱ्यो सांबाळटात. वळेसर, हंसध्वनी, अक्षर ब्रह्म, रंगतरंग हे निबंध झेले आणि दो रे मी फा सा रे नि सा हे नाटक तांचे उजवाडाक आयला. कोंकणी आणि इंग्लिश शब्दकोशांचे ते सहरचनाकार आसात आणि गोंय विद्यापीठाच्या कोंकणी विश्वकोशान संशोधन सहाय्यक म्हणून 6 वर्सां सेवा दिल्या. कोंकणी, मराठी, इंग्लिश आणि हिंदी ह्या 4 भासांनी त्यांनी नेमान आणि तितलोच ते खोलायेन बरयतात. सद्याक ते आमच्या मदीं पाविल्ले नात, पूण तांचो पुरस्कार तांच्या मेरेन आमी मुजरत भावितले. ताचे खातीर जोरान ताळयो जावनी परत एकदा हो पुरस्कार तांकां पाविल्लो जाता. मुकेश थळी जरी हांगा पाविल्ले नात तरी तांचे मनोगत आमच्या मेरेन पाविल्ले आसा, ते आमी खास व्हिडिओंतल्यान पळोवया. कोंकणी भाशा मंडळाचो हो पुरस्कार स्तंभ लेखनाचो म्हाका मेळ्ळा म्हणून हांव भाशा मंडळाचो उपकारी आसा आनी भाशा मंडळाक देव बरें करूं म्हणटा. फाटली कितलींशींच वर्सां म्हळ्यार कोंकणी पयलें दिसाळें सुरू जायत सावन हांव नेमान बरयत आसा. भुरग्यांच्या नेमाळ्या खातीरूय बरयतलो, जाग नेमाळे जावं बाकीच्या नेमाळ्या खातीरूय सातत्यान हांव बरयत आसा. हे कोंकणीचें प्रेम हे आमी सगळ्यांनी सहज येता आनी बरोवपी भितरल्यान येवं जाय. म्हणजे आपले निरीक्षण, आपलो अनुभव, आपले वाचन, व्यासंग, चिंतन, मनन हातूंतल्यान ते येवं जाय. ताच्या मनात कितें तरी विचार आसूं जाय, विचाराचो संदेश, अंतरकरण म्हणजे अंतप्रवाह आसूं जाय. मोस्ट इम्पॉर्टंटली लेखनात म्हणजे आपल्या भाशेक, कोंकणीच्या भाशेक एक सुगंध परिमळ आसूं जाय, इनेट एरोमा ऑफ इट्स ओन, जेन्ना ते खूब खूब प्रभावी जाता. देव बरें करूं. खूप खूप देव बरें करूं भौमानेस्त मुकेश थळी. फुडले सुवातेर सेराफिन कोटा पुरस्कृत फेलिसिओ कार्दोजो यादस्तीक शिक्षक पुरस्कार हो पुरस्कार फावो जाता भौमानेस्त अनंतग्नी, भौमानेस्त भूषण भावे, भौमानेस्त अरुणा पटलेकर मागता परीक्षक म्हण तांच्यांनी काम पयलें हांगा माचयेर येवचें. भौमानेस्त कृष्णाबाई नायक हिणें वट्ट 35 वर्सां खेळपणा समाजांतल्या दुर्बळ घटकांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर योगदान दिलां. विद्यार्थ्यां मदीं बिना टिचर म्हूण त्यो फामाद आसात. राज्य शिक्षण संस्थेच्या साबार पुस्तक निर्मिती समितीचे तांणी वांगडी म्हणून काम केला. परप्रांतीय विद्यार्थ्यांमध्ये कोंकणी विषय हो सक्तीचो म्हणून न्हय, आवडीचो जावचो हे खातीर तांणी साबार नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबयल्यात. मागता हो पुरस्कार तुमी स्विकारचो. मागता भौमानेस्त RBS कोमरपंतांच्या लागीं तुमी हो पुरस्कार भेटोवचो. एक फावटी मोठ्यान ताळयो जावच्यो.
मागता भोवमानेस्त राजेश प्रभू हांचे कडेन आज आमचे परीक्षक तांकां याद आसली तशें फूल भेटोवचें. खूब खूब देव बरें करूं. भोवमानेस्त कृष्णाबाई नायक हांचे मनोगत खासा आमी व्हिडिओंतल्यान पळोवया. भोव मोलाचो असो शिक्षक पुरस्कार म्हाका फावो केल्ल्यान कोंकणी भाशा मंडळाचे हांव मनासावन उपकार मानतां. उत्कर्श हायस्कूल रिवणा आनी आदर्श हायस्कूल मडगांव हांगा हांवें शिकयलां. आदर्शांत येतकच म्हाका कोंकणी शिकोवपाची संद मेळ्ळी. जेन्ना हांव कोंकणी शिकोवंक लागलें तेन्ना ही भुरगीं जी आशिल्लीं ती 15-10 अशा संख्येन कोंकणी भुरगीं आशिल्लीं. जेन्ना हांव रिटायर जालें तेन्ना कोंकणी भुरग्यांचो आंकडो वाडत वचून वचून एक पुराय डिव्हिजनच कोंकणीचें जालें हें सांगपाक खूब खोस भोगता. ही जी परप्रांतांतली भुरगीं हांगा कोंकणी घेतालीं तांकां जबरदस्तीन कोंकणी घेवचें पडटालें म्हणून तीं घेतालीं. पूण हें शिकप कोंकणी शिकप जबरदस्तीचें जायनासतना तें नविदादीचें खोशयेचें आनी उमेदीचें जावचें म्हूण हांवें साबार यत्न केले आनी ते यत्न फळादीक जाले. म्हज्या ह्या सगळ्या खटपटींत आनी धडपडींत म्हाका सगळ्यांत मोठो तेंको आनी आदार मेळ्ळो तो म्हज्या घरकाराचो भास्कर सराचो आनी म्हज्या चलयेचो श्रुतीबायचो. म्हजें मॅनेजमेंट म्हणजे आशू सर म्हणजेच अश्विनी कुमार नायक सर तशेंच जेनेसीस मॅडम हांचे खूब सहकार्य म्हाका मेळ्ळें. कोंकणीक कसलेंय आडमेळें आयलें आडखळ आयली जाल्यार एका उल्याक पावपी म्हजो भाई म्हणजेच अनंत अग्नी सर हाचो उल्लेख करचोच आसा हांगा. कोविड काळार कोंकणी भाशा मंडळान ऑनलायन कोंकणी मटेरियल करपाक सुरवात केली आनी तातूंत वांटेकार जावपाची म्हाका संद मेळ्ळी म्हूण म्हाका खूब खोस भोगता. देव बरें करूं. खूब खूब देव बरें करूं. मागता भोवमानेस्त कृष्णाबाई नायक तुमी सभागृहांत बसका घेवची. स्मरणिका म्हणल्यार उगडासाची पुस्तिका. आयच्या सुवाळ्याच्या निमतान एका खास स्मरणिकेचे उक्तावण जातले. मागता भोवमानेस्त RBS बाब कोमरपंत हांचे कडेन तांणी स्मरणिकेचे उक्तावण करचें. खास स्मरणिकेचे उक्तावण हांगा जाता. मागता सगळ्या कडेन परत एकदा जोरान ताळयो आनी नेटान ताळयो जोडणी. खूब खूब देव बरें करूं. ह्या स्मरणिकेचे मुखचित्र काढपी रवींद्र केळकार ज्ञान मंदिराची विद्यार्थिनी बाय संपदा रायकार हिच्या लागीं हांव मागता तांणी एका स्मरणिकेची भेट स्विकारची. संपदा रायकर सभागृहांत सद्या हांगा वाची घेवचें. मागता प्रणिता रायकर टिचर ही भेट घेवची. मानेस्तांनी आपली सभागृहांत बसका घेवची. आता तुमच्या मुखार येतात अपर्णा आणि पूजा सुंदर असं नाच घेऊन.
आवयस कितलो सुंदर हो नाच आमगेली भयण भितर हालचाल लागली. ही आशिल्ली अपर्णा आणि पूजा हांगेल डान्स अकादमीचो हो पंगड. आता विन्सी क्वाद्रोस पुरस्कृत जुझेपे क्वाद्रोस यादव कार्यकर्तो पुरस्कार भेटयता. हांव मागता आमगेले कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष उपाध्यक्ष भंडारी सचिव तेमी मुखेल सोयऱ्याक ज्येष्ठ साहित्यीक भौमानेस्त मीना काकोडकार हेंकां माचेर घेवन येवचे. सगळ्यांनी तांकां मोठ्यान ताळयो मारच्यो. भौमानेस्त मीनाबाई काकोडकार ही कोंकणीतली ज्येष्ठ साहित्यीक. साबार कथा संग्रह बाल साहित्य प्रसिद्धीत केल्या. साहित्य अकादमी धरून साबार प्रतिश्ठेचे पुरस्कार विफावो जाले. आयज पासून कोंकणी मळार खातीर सातत्यान लेखन करीत आसा. आमगेल्या सगळ्या तरणाट्यांक मार्गदर्शनय दिता. मनसात हे तेगेलो आवडीचो विशय आनी हे सगळ्या विशयाचे बरोवनय थांबलो ना जाल्यार एनिमल वेलफेअर ट्रस्ट सारकिल्या संस्थेंतल्यान तेंच्या खातीर नितनेमान कार्य करता. आता हांव मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे भंडारी राजेश प्रभू हेंच्या लागीं आमगेले मुखेल सोयऱ्या मीनाबाई काकोडकार हेंकां फुलान यादस्ती भेट भेटोवची. देव बरें करूं राजेश बाब. आता हांव मागता माचेर येवपाक कार्यकर्तो पुरस्कार फावो जाल्ल्या परीक्षकांक
भोमानेस डॉक्टर पुनानंचारी, भोमानेस सराफिन कोता आणि भोमानेस प्रशांत नाईक हेणी माचे दिवचे. मागता भांडारी राजेश बाब हेणी मानेसता फुलां आणि यादस्तीक भेट भेटोवची. विन्से क्वाद्रूस पुरस्कृत जुझेपी एदाद क्वाद्रूस यादस्तीक कार्यकर्तो पुरस्कार फावो जाला. गोपीनाथ बाबगाव सांचे लागीं तांच्या मानात माचेर येवचे. तशेंच मागता भोमानिस्त मीनाताई काकोडकर हांचे लागीं तांच्यानी हो पुरस्कार भेटोवचो. साहित्य आनी लोककलेच्या मळार तांचो वावर आमकां सदांच पळोवच्या मेळटा. तशेंच विवेकानंद ज्ञान मंदिर शाळेचे ते मुख्याध्यापक आसा. गोवा कोंकणी अकादमीचे युवा चैतन्य पुरस्कार 2012 ह्या वर्सा तांकां फावो जाल्लो. तशेंच गोवा कला आनी सांस्कृतीक खात्याचो युवा सृजन पुरस्कार, अस्मिताय प्रतिष्ठानाचो मडगांवचो युवा अस्मिताय पुरस्कार आनी तरेकवार साबार पुरस्कार तांकां फावो जाला. ह्या वेळार भोमानिस्त गोपीनाथ बाबगाव हांचे मनोगत आमी व्हिडिओंतल्यान पळोवया. 1995 कोंकणी भाषा मंडळाचो जो मडगांवां युवा महोत्सव जाल्लो, त्या युवा महोत्सवाच्या माटवांत कोंकणी माची, कोंकणी मनीस आणि कोंकणी भाषा ह्या तीन संगमाच्या एकीकडे येऊन जे काम चाललेले त्या कामांतल्यान हांव घडत आयला आणि आयज पर्यंत ते काम चलता. आणि जो पुरस्कार कोंकणी भाषा मंडळान म्हाका दिला ताचे श्रेय जे आसा ते तांकांच वता. कारण तांच्याच फुडारपणा खाला कोंकणी मनीस, कोंकणी माची आणि एकंदरीत कोंकणी भाषेचे काम हांव शांतपणान करत आसा. हांव इतलेंच सांगन की आयच्या नव्या तरणाटी पिळगेन कोंकणी भाषा मंडळाची देख घेऊन जे काम चलता तशेंच काम आमी मुखार व्हरपाक जाय. आणि अशें केलें जाल्यार म्हाका दिसता आमची कोंकणी, आमचे कोंकणी मनीस आणि आमची कोंकणी माची मुखार वतली इतलें मात निश्चित. देव बरें करूं. भोमानिस्त गोपीनाथ बाबगाव, म्हाका तुमचे लागीं तुमी सभाघरांत वचून आपली बसको घेवची. दुसरो कार्यकर्तो पुरस्कार फावो जाला भोमानेस अपर्णा गारुडी आपणाला पुरस्कार स्वीकार करचो. भोमानेस अपर्णा गारुडी कोंकणीच्या नामनेची कवयित्री, सयत जाग, ऋतू, कोंकणी टायम्स, सुनाप्रांत, राष्ट्रमत, भांगर भूमीन दिसाळ्यान बरयल्या. बार्देस कोंकणी अस्मिताय केंद्राची सचिव म्हणून फावो केला. अक्षरवीणा ह्या पुस्तकाक अखिल भारतीय कविता संमेलनाचो पुरस्कार मेळ्ळो आणि हेर जायतो वाव तेणी केला. आता आम्ही तेगेले मोनोगत चोया. नमस्कार सगळ्यांनी. हांव कोंकणी भाषा मंडळाचे कार्यावळीचो अधिकारी कारण तांणी म्हाका ह्या पुरस्कारा खातीर वेंचून घातले. खरें सांगपाक म्हळ्यार म्हाका जेन्ना पुरस्कार बी मेळटलो अशें सपनान लेगीत हांवें चिंतूना. कारण पुरस्कारा खातीर जावं केन्ना कितें मेळटलें ह्या खातीर हांवें केन्ना कामूच करूना. जे काम म्हाका मेळटा तें म्हजें कर्तव्य आनी तें बरे तरेन अपूर्ण करपाचें हेंच सगळें नासतालें.
कोण तरी दर्शकर घेतलो म्हाका कितें तरी दिसलो ह्या खातीर हांवें केन्नाच काम केलें ना आनी म्हाका दिसता ताकाच लागून आज कोणे तरी देख घेवन पुरस्कार म्हाका दिलो. सांगपाचें म्हटल्यार कोंकणी खातीर वावर करपाची संद म्हाका आमच्या बार्देस कोंकणी अकादमी जाय केंद्रान दिली, जे केंद्र ह्या वर्सा 25 वर्सां पुराय करतात. तातूंतली 20 वर्सां हांव तांच्या वांगडा वावुरलां आनी हीं 20 वर्सां म्हज्या वांगडा म्हजे वांगडी शिवोलेचे आनी बार्देसांतले वावुरल्यात. केन्ना एक कार्यकर्तो कार्य करता तेन्ना तो एकटो करिना, ताका सगळ्यांचें सहकार्य जाय पडटा. ह्या 2 वर्सां आमकां खूब नवे कार्यकर्ते मेळ्ळा जे एका म्हज्या उर्जाक सगळो वावर करपाक तयार जाता. तर आयज जो पुरस्कार म्हाका मेळ्ळा कोंकणी खातीर कोंकणीच्या वावरा खातीर तो बार्देस केंद्रान काम करपी म्हज्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचो पुरस्कार आसा आनी म्हणून हांव सगळ्या ह्या कार्यकर्त्यांक पुरस्कारीत सांगताय म्हणटा. देव बरें करूं भोमानेस अपर्णा गारुडीभाय. हांव मागता तेंच्या लागीं सभागृहांत आपणांनी बसका घेवची. फुडले सुवाते कार्यकर्तो पुरस्कार फावो जाला. डॉक्टर रेवणसिंह रामनाथ नाईक तेणी माचेर येवन पुरस्कार स्वीकारचो. भोमानेस डॉक्टर रेवणसिंह नाईक सांग्यार रावतात. ल्हानपणासावन कोंकणी नाटक संगीताचे तांकां खूब आवड. कोंकणी गीत संगीताचे बारीकसाणेन निरीक्षण करून ते स्वता गीत रचून तशेंच संगीतबोध करून सादर केल्या. ते एक कवी, नाटककार, अभिनेतो, दिग्दर्शक, वक्तो, एक कुशळ सूत्रसंचालक. मागता सगळ्यांनी तेका थाळयो मारच्यो. मागता मीनाताई काकोडकर हांचे लागीं तांच्यांनी हो पुरस्कार भेटोवचो. देव बरें करूं भोमानेस मीनाबाई. आतां आमी तेगेले मनोगत चोया. कोंकणी ही आमची मायभास. ल्हानपणासान हांव हांगा कोटो सांग्यार रावतां. म्हाज्या हांगा गोंयचे मोठे संगीतकार श्री शानुरुद्रा नाईक, एक बरे हार्मोनियम वादक, संगीतकार, दुसरे वासुदेव नार्वेकार, सगळे एक बरे तबला वादक. त्या भायर आमचे कॅथरीक भाव, मनोज शायर, अशे जायते क्रिस्तोद पदेर अशे जायते कलाकार ल्हानपणासावन हांव तांच्या सानिध्यात उरलो आनी तांचे संस्कार मागीर जाले. म्हजो बापूय एक बरो नाटककार. आमच्या बांगेर उस्तादाच्या माचयेर खूब भुमिका उरयल्या. भुमिका घडोवपी तशेंच म्हणजे हांवें सुद्दां एक 2-3 नाटकां काम केलें. एक जरी चवथी शिकून अल्प शिक्षीत आसून देऊन भाशण कशाचें पाठ तुमच्या सादर करताले आनी तुमच्या मनाचेर इम्पॅक्ट पडटालो. तसोच इम्पॅक्ट म्हाजेर पडलो आनी ल्हानपणासानूच हांव 9वेक आसतना सोबीत आमच्या सांग्यार मोगळा आमचो एकवटान आमी रावपाक आशिल्लो एकवट आमचो एक हे उल्हास बुयांव गोंय शाहीर हांच्या मोंगुळच्या शाळांत एक चेडूं देखील ह्या गिताचेर हांवें पद बरयलें आनी तें सादर केलें.
देव बरें करूं भोवमानेस्त डॉक्टर रेवत सिद्धू बाब नायक हांव तेंच्या लागीं मागता तेणी सभाघरांत आपणाली बसका घेवची. 2022 वर्साचो विन्सी क्वाद्रूस पुरस्कृत जुजे पियेदाद क्वाद्रूस ह्या दिसतीक कार्यकर्तो पुरस्कार फावो जाला. वट्ट 11 वर्साचे आशिल्ले तेन्नाच्यान कोंकणी रंगमाचेर तेंच्यांनी प्रवेश केलो. आपले फुडारपणा खाला कला चेतना वळवळ ही संस्था तांच्यांनी स्थापना केली. तिरंगी चक्राचक्री शिरी रे शिरी यदंतरी दोन खुळा अंता घरा भगवंता अशी साबार नाटकं ह्या संस्थे वरवीं तेंच्यांनी सादर केल्यात. वट्ट 3 वर्सां कोंकणी भाशा मंडळाच्या गोवा युवा महोत्सवाचे विजेते जिखपी सख्याहारी ह्या पंगडाचे तांच्यांनी फुडारपण केला. ह्या वेळार हांव मागता भोवमानेस्त मिनाताई काकोडकर हांचे लागीं तांच्यांनी भोवमानेस्त राजदीप नायक हांचो पुरस्कार दिवन तांचे पुरस्कार तांकां भेटोवचो. जोरान ताळ जावनी. फुडल्या सुवातेर भोवमानेस्त राजदीप नायक हांची मनोगत पळोवया. नमस्कार, हांव राजदीप नायक. कोंकणी भाशा मंडळ मडगांव म्हणून आपलो हिरक महोत्सव मनयता आनी खूब जाणांक पुरस्कार मेळ्ळा. तातूंत कार्यकर्तो पुरस्कार म्हणून म्हज्या नांवाची निवड जाल्या म्हणून सगळ्यांत पयलीं कोंकणी भाशा मंडळ तांच्या सगळ्या वांगड्यांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. हांव कोंकणीचे कार्यकर्ता म्हणजे कितें कोंकणीन म्हाका घडयला, कोंकणी संस्कृतीन कोंकणी समाजान म्हाका आयज नांव लौकीक दिलां. त्याच खातीर आयज राजदीप म्हणून कितें आसा तो फक्त कोंकणी खातीर. आनी अभिमान दिसता कोंकणी भाशा मंडळाचो जो युवा महोत्सव आसा त्या युवा महोत्सवाचो हांव एक प्रॉडक्ट हें सांगपाक म्हाका खूब खोशी जाता आनी अभिमान जाता. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची हो पुरस्कार चड आनी चड म्हाज्या खातीर आनंददायी आनी खूब उमेदीचो. कित्याक खुबश्या पुरस्कारा खातीर एप्लिकेशनां करची पडटा किंवा कोण तरी शिफारस करता, पूण कोंकणी भाशा मंडळ मनशाचें कार्य पळयता आनी कांयच म्हणजे कसली शिफारस ना कांय ना. जो कोण कार्य करता ताची दखल घेवन ताका पुरस्कार दिता. आनी म्हजी अशे तरेन निवड जाली म्हणून सगळ्यांत पयलीं देव बरें करूं. कोंकणी समाजान कोंकणी समाजान कोंकणी मनशान म्हाका मोग दिला आनी त्याच खातीर हांव कोंकणीचें कार्य करपाक पावला. असोच मोग आनी उर्बा तुमची मेळची आनी कोंकणीचें कार्य करपाक म्हाका तांक दिवची. जय गोंय, जय कोंकणी. देव बरें करूं. भोवमानेस्त राजदीप बाब नायक मागता तुमी सभाघरांत वचून आपली बसका घेवची. आता कार्यकर्तो पुरस्कार फावो जाता. जॉन फेर्नांडीस यांनी माचेर येवन आपणालो पुरस्कार स्वीकारचो. भोवमानेस्त आदोगा जॉन फेर्नांडीस खोबलाबाट केपें हिंगा रावता. ओ हेरल्डा ह्या खबरा खातीर तेणी 10 वर्सां पत्रकार म्हूण काम केलां. ते एक स्वता संस्कृतीक कलाकार. इतलेंच न्हय, आंबावलीचे एक फामाद आदिवासी उत्सव इंत्रूज महोत्सव जिवो दवरपाकूय तशेंच आदिवासी संघटना केपेंचे वर्सुकी आदिवासी महोत्सव आयोजीत करून हाडला. आदिवासी समाजांत शिक्षणाचें म्हत्व रुजोवपा खातीर तेगेलो भोव मोलादीक योगदान आहा. हांव मागता भोवमानेस्त मिनाबाई काकोडकर हांचे लागीं भोवमानेस्त जॉन फेर्नांडीस हांकां ह्या दिसा फुलां भेटोवची. देव बरें करूं भोवमानेस्त मिनाबाई. आता आमी तेगेले मनोगत चोया. आज म्हाका खुशी भोगता कोंकणी भाशा मंडळान म्हाका बरो कार्यकर्तो म्हणून डिक्लेअर केलो. एक म्हणया की गिव द वर्ल्ड द बेस्ट स्टुडंट
and the best will come back to you. हांव काहीतरी मानता की आनी ह्या उद्देशान लायभर काम करीत आसा आनीक आज कोंकणी भाशा मंडळान म्हज्या कामाची दखल घेवन म्हाका हो प्रायज भेटयलो. आनीक म्हाका हांगा दिसता की जण एकल्यान आपल्या बाळाचो गोड सांबाळचो. ज्या घराब्यान ज्या गांवान आपूण जल्माक येता ती आपूण आपल्या त्या गांवचो त्या समाजाचो स्वप्न आसप एकदम गरजेचो. आनी आज ताका लागून हांव ते समाजाचो जोर मारलो, म्हज्या घराब्याचो प्रमाणीत रावलो. ताका लागून आज जो हांव ती नामना जोडल्या ती ताकाच लागून. दुसरी गजाल की अशें म्हणटात की इट इज नॉट द फॅमिली बॅकग्रावंड नॉर वॉट वन इनहेरिट्स दॅट्स मेक अ मॅन बट once achieved through one's hard work, that really goes to make a man. आज जो उबो आसा तो स्वताच्या बळाचेर म्हणजे प्रोफेशन घडी आदगत आसली तरी माय पॅशन इज एग्रीकल्चर आनीक एग्रीकल्चर सदांच आसता, लिखाणांतूय आसता आनी कसले खंय अन्याय जाता ती चळवळ सदां म्हाजें योगदान आसता. देव बरें करूं. मागता मिनाताई काकोडकर हांचे लागीं तुमी माचेरच रावचे आनी मागता आमगेर सगळीं मानेस्तां लागीं तुमी सभाघरांत वचून आपली बसको घेवची. ह्या वेळार हांव मागता आयचे कार्यावळीची मानाची सोयरी भोवमानेस्त मिनाताई काकोडकर हांचे लागीं तांच्यानी ह्या वेळार आपले उलोवप करचें. माचेर कोणच ना म्हजे बरोबर म्हणटकीर माने सत्तरी आसतना एक नांव घेतलें म्हणल्यार आमचे भारतीय साहित्यकार आयच्या कार्यावळीचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अरुण कमलजी आनी बाकीचे सगळे म्हणजे मुखावेले मानेस्त कोणाची नांवां घेवप शक्य ना कारण खूब आसा ती नांवां. म्हणटकीर हांव आनी भावान आनी भयणीनो इतलेंच म्हणटा. आनी अन्वेशाचें पसून नांव घेना कित्याक तें पयस आसा माचयेर ना म्हणटा. सगळ्या सुरवेक हांव सांगता की पयलीं म्हाका सगळ्या जे पुरस्कार जैतिवंत आसा तांकां परबीं दिवपाक जाय आनी ताणें हें व्हडलें कार्य केलां. तांचे सेवेची पावती जावन आसा. हिरक महोत्सव 60 वर्सांची यशस्वी वाटचाल करून भाशा मंडळ आज हांगा म्हणसर पावलां आनी ह्या वाटचालीक आपल्यालें तन मन धन ओपून फातर खावन गाळी घेवन संघर्श करीत रावन जे आमचे अध्यक्ष आनी वांगडी मुखार सरले तांकां म्हजो खरेंच सलामच म्हणपाक जाय. तातूंत भितर हांव आशिल्लें एक बारीकशें वाटचाली कित्याक आमी सगळीं त्या हातूंतली एका बरोबर आशिल्लीं आनी तेन्ना कोंकणीक भास मानूंक कोणूच तयार नासतालो. हांसताले लोक, फकाणां करताले. संघर्श कसलो हांव वेगळो सांगपाची गरज ना, तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. पूण ह्या सगळ्या विरुद्ध प्रवाहाक आड वचून पसून आमी कोंकणी भाशा मंडळ फुडें फुडें सरत रावलें. हो प्रवास सुरू केलो म्हणजे परस आमचे जे धाडसी आमचे वांगडी आशिल्ले तांणी हो प्रवास सुरू करपाक फाटफूट पळयलें ना. कितें फातर पडूं नाल्यार आनी कितें पडूं हे मुखार सरले. आज म्हज्या मनान सामकें खूब यादींनी दाटी केल्या. इतल्यो सगळ्यो यादी हांव सांगूंकच शकना. कांय थोड्योश्यो सांगतलें आनी चडश्यो यादी म्हाका दिसता वांगडी तेच आशिल्ले. आनी काल आमचे कोंकणीचो अंक जो हांगा जोडाक आयलो तातूंत कितल्योश्योच यादी आसात ज्यो म्हज्यो आनी त्यो यादी भरसल्ल्यो आसा. पूण हांव त्योच परतून सांगचें ना कारण ते सांगपा नडटना. पूण म्हज्या दृश्टिकोनांतल्यान कांय ज्यो आसात त्यो हांव सांगतलें. आतां नवे बरोवपी जे आसात ते बरयता तेन्ना तांकां मार्गदर्शन करपाक खूब गजाली आसात. पूण जेन्ना हांव बरोवपाक लागलें तेन्ना म्हाका अशें चाच पडत वचचें पडटालें. आनी कितें करचें काय अशें दिसतालें. एक दर्या कसो तातूंत भितर म्हाका आमची कोंकणी भाशा मंडळ एक दीपस्तंभ कसो दिसतालो. आनी तांचे परिसंवाद तांची बाकी शिबिरां ही म्हणजे सामकें एक
आधार कसो दिसतालो, कारण ह्या शिबिरांनी ह्या परिसंवादांनी आमकां भोवमानेस्त रवींद्र बाब केळेकार, गुरुनाथ बाब केळेकार, चंद्रकांत बाब केणी, फेलिक्स बाब कार्दोस, मनोहर बाब सरदेसाय, उदय बाब भेमरो हांचे खूब मार्गदर्शन जालां. गुरुनाथ बाब केळेकारान एक मंत्र दिल्लोच की कोंकणी उलय, कोंकणी बरी, कोंकणींतल्यान सरकार चलय. ते आमकां वेगळे तरेन गायडन्स दिताले, म्हणजे संघर्शा कडेन कशे तरेन तुमी फुडें करपाचो, भिनासतना कशें फुडें वचपाचें. पूण साहित्याच्या मार्गाकूय आमकां एक मंत्र दिल्लो तांणी, तो म्हणजे तुमी सतत वाचन करात आनी बरयत रावात. दोन्ही मंत्र घेवन आमी फुडें सरली. ह्या शिबिरांतल्यान, ह्या परिसंवादांतल्यान आमकां एक नवी उर्जा मेळटाली, उर्बा मेळटाली आनी आमी फुडें फुडें वतालीं. आनी कोंकणी भाशा मंडळाचे हांव खरेंच उपकारी आसा, कारण तेन्ना हे ग्रामर, व्याकरण आनीक तितलेशें म्हाका खबर नाशिल्लें, आनी उलोवपाची भास वेगळी, बरोवपाची भास वेगळी, हाजेंय तितलेशें गिन्यान नाशिल्लें. पूण काळ जावन जें येतालें तें बरयतालें. ही असली शिबिरां आनी परिसंवाद कोंकणी भाशा मंडळाक लागून म्हज्या वाट्याक आयलो. विरोध तसोच आशिल्लो, विरोध कमी जावंकूच ना, पूण तरीकय आमकां शाळेची गरज दिसूंक लागिल्ली आनी त्या दिशेन आमचे प्रयत्न सुरू जाले. म्हाका दिसता तेन्ना उदय बाब भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी तेन्नाच मठग्राम सिंधू सभेची जी मराठी शाळा दामोदर विद्याभवनान चालू आशिल्ली ती बंद जावपाची आसा अशें कानार आयिल्लें. आनी तेन्ना अशें ठरलें की भोवमानेस्त नारायण बाब मावजो आनी चंद्रकांत बाब केणी हांणी मठग्राम सिंधू सभेचे तेन्नाचे अध्यक्ष भोवमानेस्त बाबू नायक हांचे कडेन कोंकणी शाळेचो प्रस्ताव व्हरचो. त्या प्रमाणे ताणें तो व्हेलो आनी भोवमानेस्त बाबू नायकान तो मानवनी घेतलो. शाळेचें नांव आशिल्लें विद्याभवन. तेच नांव आमच्या ह्या विद्याभवन शाळेक उरलें, फक्त माध्यम बदललें. शाळा तर मेळ येता. आतां काल हांव आयकलें 1919 शाळा सुरू जाली म्हणून, आनी मातशें कन्फ्युजन शें, कित्याक म्हज्या कोता प्रमाणे तें ऑक्टोबर 78 म्हणजे म्हाका जेन्ना अशें कितें कन्फ्युजन बी जाता तेन्ना हांव एकाच मनशाक फोन करता, म्हजे श्रद्धा आसना उदय बाब भेंब्रे फोन करता किंवा मेळटा आनी विचारता. तशें विचारलें, उदय बाब तुमकां कितें याद आसा, शाळा केन्ना सारकी सुरू जाली? उदय बाब म्हाका सांगलें आपल्याकूय याद ना केन्ना सारकी सुरू जाली ती. मातशें खूब वर्सां जालीं न्ही त्या गजाली. पूण थंय किशोरीबाई आशिल्लें, तें म्हणालें आपूण सांगता म्हणालें ती नक्कीच ऑक्टोबर 78 सुरू जाली आसतली, कारण अपूर्व म्हणालें शाळेची पिराय जावन फुडें पाविल्लो. आनी आपूण म्हणालें विचारतालें हाका की केन्ना शाळा सुरू जाता तुमची, ताका अशें दवरपाचें काय म्हणून. म्हणटकीर हांव म्हणटा कशें आसूं शाळा सुरू जाली हें म्हत्वाचें, आनी नाका ते 78 जावं किंवा 19 जावं. म्हणटकीर आनी कितें जालें, जरी कोंकणी रुजूंक लागिल्ली तरीकय बी तितलो हे पालक आशिल्ला ती विचारसरणी तितली बदलूंक नाशिल्ली. कोंकणी शाळेन आसूं अशें म्हणटाले, पूण कोंकणीचो सामको खर कोंकणीचेर विश्वास आशिल्ले कांय लोक आमचे मदीं आशिल्ले. तांणी आपल्या भुरग्यांक ह्या विद्याभवन शाळेंत घालपाचें ठरयलें. सुरवातेक म्हाका दिसता फक्त एकच वर्ग सुरू करपाचें ठरयलें, KGचो तो. आनी तातूंत भितर म्हाका त्या कांय भुरगीं आशिल्लीं, थोडींच भुरगीं आशिल्लीं, पण नांवां याद आसा. आनी तांचीं नांवां आमकां मुद्दाम हांव घेवंक जाय, कारण ती आमच्या ह्या विद्याभवन शाळेची सुरवातीची भुरगीं, तांकां आमी विसरूंक शकना. तर हांव त्या भुरग्यांचें नांव घेता. एक म्हणजे उदय बाबाचो अपूर्व, उदय बाब भेंब्राचो अपूर्व, चंद्रकांत बाब केणी हांची उर्विजा आनी प्रज्ञा, नारायण बाब मावज्याचो हिरेश, दोतोर अजय कुचडकराचे निवेदीत आनीक रोहन, प्रकाश बाब आचार्याचे अमेय आनी रचना आनी दिलेश, नारायण बाब मावज्याचो हिरेश, महाबळेश्वर बाबाचे माधवी, सुरेश बाब काकोडकरालो योगेश, श्यामबाब वेरेकरालो विशाल आनी दामोदर बाब कामतीचो अमित. जालें काय दिसता म्हाका, तरी थोडी भुरगीं आसतलीं तरी. पूण आनी म्हाका जी भुरगीं आतां
व्हड जाल्यात म्हाका ती माणकुली दिसता आनी म्हाका याद जाता ते विद्याभवनाचेर ते जाली किरा 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 तोच तुजी तांबडी पांचवी पांचवी शाल तुमी कित्याक पांगुल्ली म्हणत ती नाचताली ती म्हजे नदरेन ती कुकुलीच आसा तातूंतली कांय जाणां म्हाका दिसता भाशा मंडळाचे मुखेल सोयरी म्हणून बसून आयिल्ले आसात आनी एक गजाल म्हणजे आतां जशी रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर एक वर्ग फुडें वतालो तशेंच ही शाळा बी एक वर्ग फुडें गेला अपुरो बेमरो पयले एकच भुरगो मागीर ती दुसरी तिसरी चवथी मेरेन पावल्या आनी ही शाळा ह्या शाळेंत शिकोवपी मायेन शिकोवपी प्रभाताई धुमट निशेताई शेडेकार आनी पुष्पावती बागकार हांकां विसरूंक जावचें ना पुष्पावती तर फुडें जेन्ना टेम्पोची हें करपाची शक्त आयली आमचे कडेन तेन्ना त्या भुरग्यांक हाडोवर करपाचें काम पुष्पावतीन केलें ही सगळीं भुरगीं आज व्हड जाल्यां आनी तेंचें यश मेळना तांणी तें तुमकां खबर आसतलें तुमी आतले कितल्याक जाणां म्हाका दिसता ती विक्रम बाब रायतुरकाचो शर्मद रायतुरकार एक हांव विसरलें ताका तुमी म्हाका सगळें वळखतात आसतलें पूण आनी कोण उरलेलें म्हाका खरें याद ना पूण हे एक गजाल जाली आनी तेन्ना ती आमची विद्याभवन शाळा हातून आशिल्ली धाकट्या वास्तून आशिल्ली तेन्ना हो करार केल्लो बाबू नायक दोनी अध्यक्षांनी मेळून मठग्राम हिंदू सभेचे बाबू नायक आनी उदय बाब कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आनी त्या प्रमाणे जो मेरेन ते आपले स्वताचे वास्तूंत वतना तो मेरेन ही शाळा थंयच चालू उरपाक कसली हरकत नाशिल्ली आतां आमची शाळा आपल्या स्वताचे वास्तूंत गेल्या आनी कचेरी बी आपल्या स्वताच्या वास्तूंत गेल्या पूण ती कचेरी पयली 2.5 बाय 2.5 फुटाच्या टी जे बोरकारांच्या कुडीत आसताली ते बाबली नायक आसतालो सांबाळपाक आनी वयर महाबळेश्वर बाब बोरकार रावतालो आनी ते आमकां एक्सटेंशन म्हणजे ते म्हाजेंच एक्सटेंशन कित्याक आमकां थंय कितेंय कमी जालें जाल्यार आमी वयर हक्कान वतालीं आनी माया बाय आपल्याले भोव उमेदीन आमकां दार उक्तें करताले त्यो गजाली आमी विसरूंक शकना आनी आतां आमचें हें सगळें व्हडल्या हातून गेलां पूण हें भवन बांदपा खातीरय बी कोणे कोणे कश्ट केले कशे पयशे उबे केले हाजीच एक व्हडली काणी जातली पूण ती काणी हांव सांगूंक बसचें ना पूण थोडेशें सांगपाक जाय म्हाका सुरवातीक हो जागो आमकां भोवमानेस्त पंढरीनाथ बाब शणै लोटलेकार हाणें दिलो आनी 1977 हो जागो दिल्लो पूण 1987 म्हणसर तो ताजेर आमी कांय बांदूंक शकूना हे कित्याक उरलें काडटलें तें म्हाका कोंकणीच्या अंकान आमचो दोतोर राजेंद्र बाब हेगड्यान बरयला म्हणटकीर तातूंत हांव वतना तुमी ते अंक काडून नक्कीच चाळचो आनी तेन्ना म्हाका राजू बाब नायक भाशा मंडळाचे अध्यक्ष आशिल्ले आनी सुरवातीक आर्किटेक्ट सुकटणकार कडल्यान प्लॅन बीन काडिल्लो पूण फुडें मागीर म्हाका दिसता आर्किटेक्ट अजीत बाब तो केलो काय कितें पूण म्हाका सारकें कन्फर्म करूंक शकना पूण अशें म्हाका दिसता आनी एक भवन निर्माण समिती स्थापन केली ज्याचे अध्यक्ष आशिल्ले आमचे MS बाब प्रभू आनी एक कांय कार्यकर्ते आशिल्ले तांचे बरोबर कांय वांगडी आशिल्ले तांचे बरोबर तांची नांवां भोवमानेस्त राजेंद्र बाबान घेतल्यान कांय नांवां उरल्यां पूण कांय नजो नांवां उरलीं म्हणून तांणी कार्य केलें तेन्ना जायना तेन्ना MS बाबान आपल्यालें सामकें घरचें कार्य जाल्ले भशेन सगळ्या लोकां कडल्यान पयशे एकठांय करपाक ते वावुरले आनी तांचो स्वभाव असो की तांणी कोणा कडेन कितें मागलें जाल्यार कोणाक ना म्हणप शक्य जायनाशिल्लें ताका लागून आमचे पयशेय उबे जाले आनी राजेंद्र बाब तालक नामनेचे बिल्डर आनी नो प्रॉफिट नो लॉस ह्या तत्वाचेर ही बिल्डींग बांदून दिली 1 वर्स म्हणल्यार म्हाका दिसता 1 वर्सान जाला आसत ते आनी कोंकणी भाशा मंडळ आपल्या स्वताचे वास्तून गेली एक संस्था आपल्या स्वताचे वास्तूंत वचप हाचे सारकें दुसऱ्याने भाग्य ना आमकां सगळ्यांक सामको खूब खूब आनंद जालो हे जालें शाळेची गजाल आनी एक गजाल म्हाका सांगूंक जाय कोंकणी भाशा मंडळाची कार्याची
ती म्हणजे शाळेच्या आनीक सामकें म्हत्वाची गजाल सांगपाक विसरलें की शाळा ही फक्त उमेदीचेर चलना, ताका लागून पयसो उबो करचो पडटा आनी त्या कामाक आमच्या नामनेचे तियात्रिस्ट एम बॉयर हांणी आपल्यालो एक तियात्राचो प्रयोग भाशा मंडळाच्या खातीर दवरलो. जो फंड आमकां भाशा मंडळाक मेळ्ळो. हे तांची याद केल्या फुडें वचप शक्य ना. आनीक नाटकाची कला अकादमीची जेन्ना सर्त सुरू जाली तेन्ना तांची अट आशिल्ली की कमीत कमी 5 नाटकां तरी आसूंक जाय आनी तितलो आंकडो जायनाशिल्लो. ताका लागून भाशा मंडळान एक मिटींग आपयली की बसका आपयली की हे कित्याक लागून अशें जाता काय म्हणून. आमचे भोवमानीस पुंडलीक बाब आपल्या नाटकां बरयतालो पूण एक संस्था आपल्या नाटक बरयता, बाकीचे संस्थेक अडचणी आसताल्योच. तेन्ना 2 अडचणी मुखार आयल्यो त्यो म्हणजे एक म्हणजे स्क्रिप्ट आनी दुसरें म्हणजे पयशांची अडचण. तेन्ना बसकेक अशें ठरलें की उदय बाबूच आशिल्ले तेन्नाय बी तांणी सगळ्या संस्थांक 300 रुपया फुल्ला फुलाची पाकळी दिवची केली. 300 रुपया हो आंकडो आयकून तुमकां हांसो आयलोच आसतलो, कारण 300 रुपया आनी मदत म्हणून हो तेन्नाचो काळ तो. तेन्ना 300 रुपयाक खूबच मोल आशिल्लें. आनी स्क्रिप्टा खातीर तांचे कडेन जितली स्क्रिप्टां आशिल्ली ती स्क्रिप्टां तांणी सायक्लोस्टायल करून दवरली आनी जांकां जांकां गरज आसा तांकां तांणी ती स्क्रिप्टां व्हरून मेळची अशी वेवस्था केली. त्या भायर 5 आंकडो जावचो म्हणून भाशा मंडळान आपण नाटकाच्या सर्तींत वांटो घेवपाचें थारायलें. भाशा मंडळान जे नाटक पयलीं केलें ते आमचे भोवमाने शांताराम बांबेदो हांचे फ्रे लुईस de Souza हें पोर्तुगीज नाटक अणकार केल्लें तांणी तें केलें. तें नागेश बाब कोचकारान दिग्दर्शीत केलें. ताजे उपरांत सुरेश बाब काकोडकारान अणकारीत केल्ली नाटक मेजर चंद्रकांत आनी एके राती ही 3 नाटकां माचयेर हाडली. ताजे उपरांत हांवेंच अणकार केले येता मम्मी हें नाटक माचयेर हाडलें. येता मम्मी आनी एके राती ह्या दोनी नाटकांनी हांवें स्वता काम केलें आनी एक नाट्य कलाकार म्हणून एक वेगळी वळख म्हाका आमच्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या नाटकांनी काम करून मेळ्ळें. एक गजाल म्हाका मुद्दाम हांगा सांगपाक जाय म्हणल्यार आमकां नाटकांनी संवंग आसूनच आमी कांय लोक भाशा मंडळाचे असायतले आनी थंय वतालीं. आनी तातूंत भितर म्हाका याद जाता ते म्हणल्यार मनीस सतीश बाब रायतुरकार आनी तांचे इश्ट बोरकार आनी आमी सगळें आशिल्लीं. पूण हाका गवाय जावन आसा नारायण बाब मावजो जे न चुकता हजर जाताले आनी सगळें मेळटा तें काम करताले. सगळो भार आपूण उबारून ते सगळ्यांची आमकां याद करूंकच जाय. चड यादी सांगूंक बसना कारण ते सारकें जावचें ना. पूण आज म्हाका एक सांगन दिसता की आमचे हे आतां हे हाची कोंकणी भाशा मंडळाची धुरा आमचे अष्टताशी व्यक्तिमत्व अन्वेषाबाई सिंगबाळ हाच्या हातान आसा आनी ते हे सामकें फुडें व्हरतले ताजे विशीं म्हाका मात्तूय दुबाव जायना दिसना. ते आनी ताजो पंगड हे मुखार व्हरतलेच ते. पूण आज म्हाका हांगा मानाचे सोयरे म्हणून भोवमान दिलो त्या खातीर हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. पूण म्हाका एक सांगन दिसता की हांव सोयरे हांव ह्या कोंकणी भाशा मंडळाच्या आंगणांतच तनाचें व्हड जाल्लें सामकें घरचें आनी घरच्याकच तुमी मानाचो पाट दिलो. आनी चड कांय उलयना. कोंकणी भाशा मंडळाक यश हांव येता. मोग वाडूं. देव बरें करूं. देव बरें करूं. भोवमानेस मीनाबाई काकोडकार तुगेल्या उतरांनी आमकां सगळ्याक उर्बा मेळ्ळा. मागता भोवमानेस मीनाबाई काकोडकार सभाघरांत बसका घेवची. आतां आमगेल्या रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर भुरग्यांचो नाच जातलो. आतां आमी ती सगळीं चोया न्ही.
खुदास रे मळब तिळे कळे चल तोड़ तू बिंदास रे मळब तिळे कळे चल तोड़ तू बिंदास रे ए मना सांग कित्या खुदास रे मळब तिळे कळे चल तोड़ तू बिंदास रे मळब तिळे कळे चल तोड़ तू बिंदास रे दुखणी सोडून लागली उडू रतन फुला पाकळ्यो तू देवना का झडू सुंदर ही जिंदगी तू दिल खुला साहस रे ए मना कित्या खुदास रे ए मना कित्या खुदास रे मळब तिळे कळे चल तोड़ तू बिंदास रे मळब तिळे कळे चल तोड़ तू बिंदास रे ए मना सांग कित्या खुदास रे ए मना सांग कित्या खुदास रे मळब तिळे कळे चल तोड़ तू बिंदास रे मळब तिळे कळे चल तोड़ तू बिंदास रे ला 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 खूप बरो आणि सुंदर नाच आमगेल्या रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर भुरग्यांनी सादर करून आमकां सगळ्याक आनंद मेळ्ळो तेंच्या खातीर हांव मागता सगळ्यांनी ताळ्यांचो गोड करचो सेवेचे स्वरूप आसना ताका बंदनेचे वजें लागना बंदनेचो विचार न करता निसुवार्थीपणान केल्ली भक्ती हीच खरी सेवा सामाजिक मळार कोंकणी मायेची सेवा केल्ल्या कोंकणी मनशाचो आयज आमी पुरस्कार दिवन भोवमान करतात आता आमी पुरस्कार भेटवून सुवाळ्या वाटेन वळटा कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत सेवा पुरस्कार हांव मागता कोंकणी भाशा मंडळाची अध्यक्ष अन्वेषाबाई सिंगबाळ उपाध्यक्ष पॉब्र फेर्नांडीस सचिव उल्हास गांवकार आणि भाणारी राजेश प्रभू हांचे कडेन तांणी आयचे मुखेल सोयरे भोवमानेस्त अरुण कमलजी हांकां मानान माचयेर घेवन येवचें अरुण कमलजी खातीर ताळयो जावच्यो मानेस्तांग माचेर येवकार माननीय अरुण कमल जी आपका इस मंच पर स्वागत है
हांव मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे भाणारी राजेश प्रभू हांचे लागीं तांणी आमच्या मानेस्तांक फुलां आनी यादस्तीक भेटून येवकार दिवचो. देव बरें करूं राजेश बाब. तो रावता हांव मागता माचेर येवन सेवक पुरस्काराच्या परीक्षकांक भोमानेस नारायण बाब मावजो, भोमानेस संदेश बाब प्रभू देसाय आनी भोमानेस चिरू बाब गांवकार हांव मागता राजेश बाब तेणी आमगेल्या परीक्षकांक फुलां आनी यादस्तीक भेट भेटोवची. परत एक फाटी मुजर ताळी जावची आमच्या परीक्षकांक लागीं. तुमकां माचेर येवकार. देव बरें करूं. तर आमी वळटात सेवा पुरस्काराकडे. अंदू वर्साचो कोंकणी भाशा मंडळ पुरस्कृत सेवा पुरस्काराचे मानकरी जावन आसात मार्टिन मिनेन फर्नांडीस हांणी माचेर येवन हो पुरस्कार स्विकारचो. मूळ कुडचरे गांवचे भोमानेस्त मार्टिन बाब मिनेन फर्नांडीस हांणी काणकोणच्या मल्लिकार्जुन विद्यालयांत 38 वर्सां शिक्षक म्हणून काम केलां. गोंया खातीर आनी कोंकणीच्या वावरांत तांचो मोलादीक वांटो आसा. काणकोण कोंकणी कला केंद्र, अखिल भारतीय कोंकणी लेखक संमेलन, गोवा कोंकणी अकादमी, राज्य शिक्षण शास्त्र संस्था, राज्य भासा अंमलबजावणी सल्लागार समिती सारकिल्ल्या कितलेशाच संस्थेचेर तांणी क्रियाशील कार्य करतो धरून अध्यक्ष पदा मेरेन तांचो वावर आसा. साबार पुस्तकाय तांची उजवाडाक आयल्यात. अरुण कमल जी से निवेदन है कि वे यह पुरस्कार उन्हें प्रदान करें. हांव मागता भोमानेस्त मार्टिन बाबान हो पुरस्कार स्विकारचो. देव बरें करूं. आतां आमी तेगेले मोनोगत चोया. कोंकणी सेवा भाशा मंडळातर्फे सेवा पुरस्कार मेळ्ळो. आयकून बरें दिसलें आनी फाटल्या खुबश्यो गजालींची म्हाका याद कोंकणी भाशा मंडळ खुबशे प्रोग्राम आयोजीत करतात. खंय खंय वचून गोंय बाबाचो जयंती मनयताले आनी दीस मनयताले. माळावली वचून आनी आयकून जाता कोंकणी विशय शाळांत शिकोवपाची सुरवात जाली. त्या वेळार कोंकणी कोंकणी शिकोवपाचो पयलो नांव म्हाका विशय जे कोण विरोध ते सुद्धा माहिती कोंकणीकडे कोंकणीकडे भाषेत म्हणजे वेगळी पण ज्या तरेन ती भाषा देव बरें करूं भोमानेस मार्टिन बाब फर्नांडीस. हांव तेच्या लागीं मागता तेणी सभाघरांत आपणाली बसका घेवची. वरती मार्टिन बाब तुमकां.
दुसरो सेवा पुरस्कार भेटयता गुरुदास रामकृष्ण सावंत तेणी माचेर येवन पुरस्कार स्वीकारचो. भोमानेस गुरुदास सावंत 70 होंडा गांवांत रावतात. तेणी समाजीक तशेंच शिक्षणीक मळार आपणालें मोलादीक योगदान दिलां. समाजांत कोंकणी भाशेची आवड भोवसामोदी निर्माण जावपाक जाय तो वावर केला. प्रतिभा फ्रेंड सर्कल बोरी हे संस्थेच्या कोंकणीच्या पुस्तकाचो आस्पाव जातलो हांचे ते खासा दाखल घेताले. अरुण कमल जी से निवेदन है कि वे यह पुरस्कार उन्हें प्रदान करें. आता आम्ही सोगणी तेगेले मनोगत पळोवया. कोंकणी भाशा मंडळान म्हाका सेवा पुरस्कार दिला. हे पयलीं संजय बाब तेंडुलकर हाजे कडेन म्हाका कळ्ळें. म्हाका खरेंच दिसलें ना, खरेंच म्हाका मेळ आल्या गेली. पयलीं हें आयकून म्हाका आश्चर्यच जालें. जेन्ना उपरांत बाकीच्या साबार बरें वागत्यांनी म्हाका परबी धाडली, वर्साभाचे परबी धाडली, तेन्ना कळ्ळें की खरोच म्हाका मेळ्ळा. आनी घरच्यांनी सांगलें आनी म्हजे चले सुनो आनी नातू तशेंच म्हाज्या भावाचे चले सुनो नातू आनी म्हाका परबी धाडली. तेन्ना सामकें कन्फर्म जालें की खरेंच मेळ्ळो अशें. कोंकणी खातीर खूब वावर केलो अशें हांव म्हणना, पूण म्हाका जो जमता तो वावर हांवें केलो. कोंकणी खातीर नाट्य महोत्सव, कोंकणी अकादमीचो दुसरो नाट्य महोत्सव आमी केलो. तसोच हालीं 2 वर्सां पयलीं परतो नाट्य महोत्सव केला. जरी हांव कोंकणी 1962 पासून आवडटा तरी पुरस्कार अपेक्षीत नाशिल्लो. सुखा खातीर हें काम नाशिल्लो. हातूंतल्यान कितें मेळटा अशी अपेक्षा कांय नाशिल्ली. अजुनूय तशी अपेक्षा ना. तरी हांव कोंकणी भाशा मंडळाचो खूब आभारी आसा. तांचे उपकारांत आसा. तुमकां सगळ्यांक देव बरें. देव बरें करूं भोमानेस गुरुदास सावंत. हांव तेंच्या लागीं मागता तेणी सभाघरांत आपणाली बसका घेवची. गुरुदास बाब तुमकां. फुडले सुवातेर कोंकणी भाशा मंडळ सेवा पुरस्कार भेटयतात. उदय देशप्रभू हांकां फाटल्या 20 ते 25 वर्सां सावन इंग्लीश, हिंदी, मराठी भाशेंतलें लिखाण कोंकणीत अणकारीत करतात. तांचें लिखाण जाग, बिंब, उजवाड ह्या नेमाळ्यांनी तशेंच सुनापरान्त आनी भांगरपूर ह्या दिसाळ्यांनी उजवाडाक आयला. हिंद स्वराज या महात्मा गांधीच्या मूळ इंग्लीश पुस्तकाचो अणकार करून तांणी पुस्तक स्वरुपात उजवाडाक हाडला. शंतनुराव किर्लोस्कर ह्या उद्योजकाचे चरित्र तशेंच समाज सेविका सिंधुताई सपकाळ हांचे मी वनवासी हे आत्मचरित्र मराठींतल्यान कोंकणीत अणकारीत केला. हांव मागतां अरुण जी कमल हांचे कडेन की तांणी हो पुरस्कार तांकां प्रदान करचो. आता आम्ही तेगेले खासा मनोगत चोवया.
कोंकणी भाशा मंडळ आज 60 वर्सां जाली त्या निमतान एक सेवा पुरस्कार दिता. एक बरी गजाल. ह्या 60 वर्सां मध्ये सुमार 40 वर्सां हांव ह्या संस्थे वांगडा आसा. हांव तरी कोंकणी भाशा मंडळ म्हणजे आमचे मंदिर समजता आणि त्या मंदिराचे आम्ही महाजन आणि महाजन जेन्ना ते कोंकणीचो कारभार फुडें व्हरपाची आमची एक कर्तव्य. ह्या कर्तव्यान आमी जो कितें वावर केला ताची आतांच्या नव्या पिळगेन जाणीव दवरून तांणी आमकां ही पावती दिल्या अशें हांव समजता. देव बरें करूं भोमाने सुबे बाब हेंच्या लागीं हांव मागतां तेणी सभाघरांत बसका घेवची. परत एकदा तुमकां पोरबी. आता फुडले सुवातेर सेवा पुरस्कार मेळ्ळा. तेंच्या लागीं हांव मागतां माचयेर येवन पुरस्कार स्वीकार करचो. भोमानेस प्रभाकर भिडे हे रायबंदरार रावता. ते एक स्वनिर्मित मनीस. डॉक्टर अरुण हेबळेकार हेंच्या पुस्तकांतल्यान तेणी आपलो प्रकाशन वेबसायट सुरू केला आनी आजून मेरेन वाव चालू आहा. उपरांत तेणी सुरू केल्या राजहंस संकल्पना प्रायवेट लिमिटेड कोंकणी तशेंच हेर साबार भाशांतली पुस्तकां प्रकाशीत केले. तेगेले कांय गाजिल्ल्या प्रकाशनां मदीं आस्पाव आसा आनी हेर जायतो वाव तेणी केला. भोमानेस प्रभाकर भिडे हांकां परबी. आता आम्ही तेगेले खासा मनोगत पळोवया. नमस्कार. प्रकाशन व्यवसायातल्या म्हज्यासारख्या उपासकांक कोंकणी मायेच्या पांयाकडेन ओपिल्ल्या इल्ल्याशा योगदानाक तुम्ही सेवा म्हणून स्वीकारल्या आणि तिका पुरस्कारय दिवन गौरव केला. अशा करणेन प्रकाशन व्यवसायाक भेटसाण आणि उबारी मेळटली हातून दुबाव नाका. देव बरें करूं. देव बरें करूं भोमानेस प्रभाकर भिडे. हेंच्या लागीं हांव मागतां तेणी सभाघरांत आपणाली बसका घेवची. परत एकदा तुमकां परबी. फुडले सुवातेर कोंकणी भाशा मंडळ सेवा पुरस्काराची मानकरी आसात. अशोक कामत हांच्या लागीं हांव मागतां तांणी माचयेर येवन हो पुरस्कार स्विकारचो. कुडचडेच्या सर्वोदय एज्युकेशनल सोसायटीज हायस्कुलांतल्यो त्यो निवृत्त शिक्षिका 5वी ते 7वी आणि 8वी ते 10वी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यां खातीर कोंकणी व्याकरणाची पुस्तकां तांणी उजवाडायल्यात. तशेंच 8वी ते 10वी इयत्तेच्या विद्यार्थ्यां खातीर कोंकणी रचनेचें पुस्तकूय ताणें बरयलां. राज्य शिक्षण संस्थेचे कोंकणी पाठ्यपुस्तकीच्या समितीचेर तांणी वावर केला. जायत्या कोंकणी शिक्षकां खातीर प्रशिक्षण वर्गांनी तांणी प्रशिक्षक आनी मार्गदर्शन म्हणून काम केलां. एसआयच्या पाठ्यपुस्तक समिती आणि गोवा बोर्ड एसएससी पाठ्यपुस्तक समितीचेर तांचो मोलादीक वावर आसा. हांव मागतां अरुण कमळजी कडेन तांणी हो पुरस्कार तांकां प्रदान करचो. आता आम्ही तेगेले मनोगत पळोवया. कोंकणी भाशा मंडळाचो कोंकणी सेवा पुरस्कार मेळ्ळो. तुमकां लाभ मेळ्ळा हें जेन्ना अन्वेशण म्हाका सांगलें फोन करून
तेन्ना खूब बरें दिसलें. आज पर्यंत केल्ल्या वावराचे हे फळ अशें आसलें. तशें पळोवंक गेल्यार ल्हानपणा पासून म्हाका कोंकणी खूब मोगाची. तेन्ना आमच्या वेळार तशें म्हाका कोंकणीचें चलत नाशिल्लें. हांवें शिकताली बी मराठी, पूण मनाक खंय तरी कोंकणीची माया आशिल्ली, मोग आशिल्लो. आनी तेन्नाच्यान हांव घरांत तेन्ना मोबायल ना म्हणटा पत्रांनी नवो जातालीं. तेन्ना पत्र बरोवपाक जर पडलें जायत जाल्यार हांव कोंकणीनूच बरयतालें. पूण तसो वावर चालू नाशिल्लो, फक्त पत्र बरोवपाक पुरती कोंकणी आशिल्ली. पूण जेन्ना लग्न जालें आनी हांव ह्या कामतीच्या घरांत आयलें तेन्ना हांगा सगळें कोंकणीवाली. आनी तांचे भितर रावन म्हजी कोंकणीचो वावर आनी इल्लो नेटान वाडलो. जेन्ना आंदोलन जालें तेन्ना ते आंदोलनाक हांवें म्हज्या घरकारा वांगडा वांटो घेतलो. घरांत ल्हान भुरगीं आसून लेगीत म्हज्या आवय कडेन तांकां सोडून हांव आंदोलनाच्या वावराक लागलें. अशें थोडे थोडे हांगा ते काम करत रावलें, लेकराचे पाट घेत रावलें आनी अशें तरेन कोंकणीची सेवा हांवें केली. आतां सद्या रिटायर जाला कोंकणी. आतां पूण कोंकणीची सेवा चालूच आसा. देव बरें करूं भोवमानेस्त अर्चनाबाई आनी तुमकां पोरबी. हांव मागतां तुमचे लागीं तुमी सभाघरांत बसका घेवची. हांव मागतां सगळ्या मानेस्तांनी सभाघरांत आपली बसका घेवची. अरुण कमल जी से दरख्वास्त है कि वे मंच पर ही उपस्थित रहे. अरुण कमल जी हे पटना विद्यापीठांतले निवृत्त प्रोफेसर. ते गेले साबार गाजिल्ले कविता संग्रहाय, कविता सयत बाल साहित्य, निबंध, कादंबरी सारकिले साहित्य प्रकार ताणें हाताळ्ळ्यात. तांकां साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद समग्र कृतित्व सन्मान हे सारकिले प्रतिष्ठीत पुरस्कारूय फावो जाल्यात. कोंकणी भाशा मंडळान आयोजित केल्ल्या बाल साहित्य परिषदेंनी बीज भाषणां केल्या. अरुण कमल जी से अनुरोध है कि आप इस समय पर हमें मार्गदर्शन करें. कोकणी भाषा मंडल के अध्यक्ष माननीय अन्वेषा जी, बंधुगण चेतन जी, अश्विनी जी, रत्नमाला जी, प्रशांत और साईं जी, सभी सम्मानित लेखकगण एवं कोंकणी भाषा के सेवकगण, मुझे आज आपके बीच उपस्थित होकर बहुत खुशी हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी भाषा के लिए प्रेम जो आपके मन में है, जिस भाषा के लिए आपने इतना संघर्ष किया, हम सब पूरे देश में उसका सम्मान करते हैं। बांग्लादेश जो आज है, उसने अपनी भाषा के लिए जो संघर्ष किया, जो बलिदान दिया, उसके कारण पूरी दुनिया में भाषा दिवस मनाया जाता है। लेकिन कोंकणी भाषा ने और इसके बोलने वालों ने जो बलिदान किया, उसका जिक्र बहुत कम होता है। हम समझते हैं कि बांग्लादेश की भाषा बांग्ला के साथ साथ कोंकणी भाषा का भी नाम लिया जाना चाहिए पूरी दुनिया में। और मैं बहुत आह्लादित हूं, भारत की सभी भाषाओं ने लंबा संघर्ष किया, हम सब गुलाम रहे और अंग्रेजों ने अपनी भाषा हम पर थोपी। ये उपनिवेश वाले जहां जहां गए, उन्होंने वहां की भाषा और संस्कृति को नष्ट किया। अफ्रीका की सारी लोक भाषाएं लुप्त हो गईं। लातिनी अमेरिका की अधिकांश लोक भाषाएं लुप्त हो गईं। चिले के महान कवि
पाब्लो नेरुदा को इस बात का बहुत दुख था कि उनकी मातृभाषा में कोई विद्यालय नहीं है। मुझे खुशी है कि भारत में सभी भाषाओं ने अपने अस्तित्व को बनाए रखा और इसमें कोंकणी का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि हम पहले आजाद हुए और आपको और भी संघर्ष करना पड़ा। हमारे यहाँ ये बंदिश नहीं थी कि कोई भोजपुरी, मगही या हिंदी न बोले, लेकिन आपके यहाँ ये बंदिश थी। आपने उस सब कुछ के बावजूद अपनी भाषा और संस्कृति की रक्षा की और इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आज मैंने भी कुछ पुरस्कार अर्पित किए। सबसे अच्छा तो लगता है खुद पुरस्कार लेना, लेकिन जब वो न हो तो ऐसे अवसर भी आते हैं जब पुरस्कार अर्पित करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आज ये अवसर है। मैंने कोंकणी भाषा के कुछ महान लेखकों को पढ़कर, कोंकणी भाषा के कुछ गीतों को सुनकर और कोंकणी के गीतकारों, संगीतकारों को सुनकर मैंने जो अपनी श्रद्धा व्यक्त की, आज मैं उस भाषा के लेखकों और सेवकों के प्रति इस मंच से अर्पित कर रहा हूं। मैंने जो हाथ बटाए इन पुरस्कारों को अर्पित करने में, उससे मैं स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता हूं। मुझे कोंकणी भाषा मंडल ने इस काम के लिए चुना, मैं उनका बहुत आभारी हूं। मैं और अंग्रेजी के प्रख्यात कवि जो आज यहाँ मौजूद हैं हमारे साथ, मेरे मित्र अश्विनी कुमार जी, हम दोनों कल से यही सोच रहे हैं कि अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कैसे वो भाषा और संस्कृति आगे बढ़ती है। आपने ये दिखलाया। कोंकणी भाषा मंडल के 60 साल पूरे हुए। ये हीरक जयंती वर्ष है। कल हीरक जयंती उसकी मनाई गई। इस राज्य के निर्माण में सबसे ज्यादा जिसने काम किया वो कोंकणी भाषा बोलने वाले हैं और कोंकणी भाषा मंडल ने अपनी स्थापना से लेकर आज तक 60 वर्षों तक कोंकणी भाषा की मान्यता के लिए, राजकीय मान्यता के लिए, राज्य की भाषा की मान्यता के लिए, साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त भाषा के लिए और पूरे देश की सभी महत्वपूर्ण भाषाओं में सम्मिलित होने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया है। कोंकणी भाषा मंडल के सभी अधिकारियों को भी मैं बधाई देता हूं। किस तरह उन्होंने चुपचाप लगातार काम किया और हम दूर से उनके काम को देखते रहे। गोवा के मुक्ति संग्राम में मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है और गौरव का अनुभव हो रहा है कि हमारे राज्य बिहार से भी कई लोग लड़ने के लिए आए थे। उनमें से कुछ को मैंने साक्षात देखा था और वो अपने अनुभव भी बताते थे। आज गोवा 60 साल की आजादी के बाद और आगे नए नए तरीके से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ी बात है अपनी भाषा की रक्षा। मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई कि कोंकणी भाषा मंडल ने किताबों का प्रकाशन भी किया। कल मैंने कुछ किताबें भी वहां खरीदी। कोंकणी भाषा मंडल ने कोंकणी के विकास के लिए अपने विद्यालय आरंभ किए। अभी देश की हालत ये है कि अंग्रेजी का मोह सबको ग्रस रहा है। खुद हमारे प्रांत में भी गांव-गांव में अंग्रेजी विद्यालय खुल गए हैं, जिनको इंग्लिश मीडियम स्कूल वो कहते हैं। एक स्कूल तो मेरे गांव के बगल में ही था, सेंट बजरंगबली इंग्लिश मीडियम, और मैं हैरत में पड़ गया। तो जब मुझे बताया गया कि कोंकणी भाषा का जहां ये माध्यम है, ये भाषा प्राथमिक स्तर पर,
उसका विद्यालय कोंकणी भाषा मंडल ने स्थापित किया तो मुझको बहुत खुशी हुई। भूमंडलीकरण के इस दौर में जो भूमंडलीकरण के पैरोकार हैं उनको भी एक ही चीज से दिक्कत होती है। सबका खान पान तो एक किया जा सकता है, सबकी वेशभूषा भी एक की जा सकती है, लेकिन इतनी भाषाओं का वो क्या करें? ये भाषाएं भूमंडलीकरण के लिए सबसे ज्यादा अवरोधक है। हर भाषा की अपनी सत्ता है, अपनी इयत्ता है, अपनी संस्कृति है और उसको बचाए रखना सबसे जरूरी है अभी के दौर में। ये भी जरूरी है कि हम शिक्षा आरंभिक स्तर पर कम से कम मातृभाषा में दें। इसके लिए आपका प्रयत्न हम सब के लिए प्रशंसा का पात्र है और हम उसका भी अभिनंदन करते हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है कि आपने यहाँ पर बच्चों की किताबों के लिए उनको तैयार करने के लिए भी बहुत काम किया। कल मैंने उनके कुछ पोस्टर भी खरीदे और मुझको बहुत अच्छा लगा तो उसमें बहुत सी कविताएं आपने हिंदी से भी ली, उनके अनुवाद किए और इतने सुंदर चित्रों के साथ प्रकाशित किया। इतने तरह के काम कोंकणी भाषा मंडल कर रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं देश के हर प्रांत के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन अधिकांश जगहों पर ऐसा कोई भाषा मंडल नहीं है गैर सरकारी। ये गैर सरकारी भाषा मंडल है जिसको कहीं से कोई वित्तीय सहायता बड़ी नहीं मिलती। ये बहुत मुश्किल काम है कि आप अपने बल पर और इतनी मेहनत करके इस संस्था को चला रहे हैं और इतने बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं। कल का कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम और ये सारा कुछ इतना शोभा से भरा हुआ है कि रोमांच होता है और ये सब आप अपने बलबूते पर कर रहे हैं। ये भी बहुत जरूरी है कि हम किसी का मुंह न जोड़ें, हम सरकार पर भी आश्रित न रहें, हम खुद भी कर सकते हैं, क्योंकि सरकार जब हम खुद बनाते हैं तो ये सारा काम हम क्यों नहीं कर सकते। लेकिन सरकार है किस लिए? उसको अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए सोचना चाहिए, हर जगह सोचना चाहिए। हमारे यहाँ तो अकादमी भी नहीं है, ये हालत हो गई। ऐसे में हम सब लेखकों का और पाठकों का दायित्व भी बहुत बढ़ जाता है। मुझे खुशी है कि ये भाषा मंडल ये काम कर रहा है। आज शाम को जब मुझे बताया गया कि इस हॉल में जहाँ कार्यक्रम हो रहा है वहाँ नीचे एक पुस्तकालय भी है, बहुत बड़ा पुस्तकालय, जहाँ सांकवाड़ गांव के धर्मानंद गोस्वामी महान विद्वान आते थे और पढ़ते थे। धर्मानंद गोस्वामी ने हमारी भाषा को, हिंदी को बहुत समृद्ध किया। अद्भुत किताबें लिखी उन्होंने और गौतम बुद्ध पर लिखी उनकी किताब आज भी सबसे प्रामाणिक मानी जाती है हिंदी में। मैं उसके लिए भी इस भवन को नमन करता हूँ जिसमें धर्मानंद गोस्वामी को जगह दी और इन्हीं धर्मानंद गोस्वामी के पुत्र डीडी गोस्वामी हुए, जो आज भी भारत के सबसे बड़े इतिहासकार माने जाते हैं, लेकिन जो मूलतः गणितज्ञ थे। ऐसे महान लोग जो यहाँ से निकले, उन्होंने पूरे देश को, पूरी दुनिया को एक नई रोशनी दी। और इसी सिलसिले में मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। डीडी गोस्वामी ने अपनी किताब मिथ एंड रियलिटी के आखिर में एक अपेंडिक्स में लिखा है अपने परिवार के बारे में, और उन्होंने बताया है कि उनको पूर्वज बिहार के मुंगेर शहर से आए और अपने देवता मंगेश को लेते हुए आए। ये संबंध जब मुझे मालूम हुआ मिथ एंड रियलिटी को पढ़ते हुए,
और अभी इस सभा भवन में धर्मानंद गोस्वामी के नाम का उच्चार करते हुए तो मुझे फिर गौरव का अनुभव हुआ। और हमारे आपके जो संबंध हैं इतने पुराने, उसको भी हमने याद किया। मैं कल किताबों के मंच पर जहाँ किताबें सजी थीं, मैं कोंकणी लोकगीतों की किताब भी ढूंढ रहा था। मुझको मालूम नहीं है, अन्वेषा जी बताएंगी कि कोंकणी लोकगीतों और लोक कथाओं के संकलन का काम कितना हुआ। एक बहुत बड़ा काम अपनी भाषा को संरक्षित करने के लिए है। उसके लोकगीतों और लोक कथाओं का संचयन, ये काम बहुत बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए, जैसे बाकी जगहों में हुआ है और हो रहा है। खुद बहुत कई प्रोजेक्ट साहित्य अकादमी के भी चल रहे हैं लोकगीतों को और लोक कथाओं को इकट्ठा करने के लिए। मैं समझता हूँ कि कोंकणी भाषा भी उसमें शामिल जरूर रही होगी या होगी, और ये कोंकणी भाषा मंडल का भी कर्तव्य है और दायित्व है कि वो साहित्य अकादमी से मिलकर इस काम में हिस्सा बटाए। मुझको इतना अच्छा लगा, शुरू में जो वाद्य गान हुआ और जिस तरह घट को मैंने बजते हुए लंबे समय के बाद देखा, इतना सुंदर बजाया सब लोगों ने। और वो लोक का संगीत है, उस लोक के संगीत को सुनकर और बच्चों के मनमोहक नृत्य और गीत को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और आज दिन भर जो मैं घूमा उसकी थकान दूर हो गई। आपके बच्चों ने इतना अच्छा इतनी अच्छी प्रस्तुति दी। तो मैं अपने इस उद्गार का बच्चों के लिए एक छोटी कविता से समाप्त कर रहा हूँ। और ये कविता आप ही के महान कवि शंकर रामाणी की है। मुझसे उच्चारण में अगर गलती हो तो आप क्षमा करेंगे। मुझको शुरू में ही क्षमा मांगनी चाहिए थी कि मैं कोंकणी नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि धीरे धीरे मैं सीख लूं यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि कोंकणी ने अद्भुत कवि रविंद्र केलकर से लेकर के और अभी तक अद्भुत कवि दिए हैं हमें, अद्भुत कथाकार दिए हैं, नाटककार दिए हैं, और मैं उन सबको मूल में पढ़ने के लिए बेचैन हूँ। अब मैं वो कविता पढ़ता हूँ शंकर रामाणी की, जो केवल 6 पंक्तियों की है। कोई बच्चा भी मेरे साथ होता और वो पढ़ देता बाद में तो मेरी अशुद्धि खत्म हो जाती। देव बाबा देव आनी कुए खोलाए देव पेओ बाबा पेओ आनी कुए हूँ रात पेओ देव बाबा देव। तो इसी के साथ मैं अब यही कहूंगा कि बहुत बहुत अभिनंदन सभी पुरस्कृत लेखकों और भाषा सेवियों का। देव बदे गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण कमल जी। आपने संस्कृति और भाषा पर जो बातें बताई हैं, जो विचार प्रकट किए हैं, उन पर हम जरूर कोंकणी वासे उन पर हम विचार करेंगे। तर कार्यावळ सोंपयतना हांव मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे सचिव मोमानिस्त उल्हास गांवकर हांचे कडेन ताणें उपकाराचे उलोवप करचे। तशेंच एक कळवणी, जे पुरस्कार जैतिवंत आसात तांचे कडेन मागणी आसा की फोटवा खातीर निमाणे कडेन हांगा रावचे, माचयेर येवचे। कोंकणी भाषा मंडळाच्या वर्सुकी पुरस्कार भेटवण सुवाळ्याक आमी नेमणे सुवातेर पावल्ले आसा। ह्या सुवाळ्याक मुखेल सैर्य म्हणून आशिल्ले वोमानिस्ट कमल शर्मा,
आणि आमकां जायते मार्गदर्शन केलें. तशेंच काल आनी आयज अशें 2 दीस तेणेन आमचो जे कार्यावळ आसली हिरक महोत्सवाच्या निमित्तान तेणेन हांगा पळोवपाक रावले. त्या खातीर हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. सर धन्यवाद. ह्या सुवाळ्याक मान्याचे सोयरे म्हण आशिल्ले भोमानेस मीना काकोडकर, भोमानेस नारायण मावजो, भोमानेस जुदेर रुबेलो, भोमानेस RBS कोमरपंत, भोमानेस मायकल डिसोजा हांकां सगळ्यांक दिनवाजतात. पुरस्कार फावो जाल्ले सेवा पुरस्कारा खातीर भोमानेस मार्टिन फेर्नांडीस, भोमानेस गुरदास सामंत, भोमानेस उदय देशप्रभू, भोमानेस प्रभाकर भिडे, भोमानेस अर्चना कामत हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. साहित्य पुरस्कार फावो जाल्ले भोमानेस अरविंद भाटीकार, भोमानेस फादर सुको रिबेलो, भोमानेस सुमन तडकोट. बाल साहित्य पुरस्कार फावो जाल्ले भोमानेस अविनाश कुंकळकर हांकां सगळ्यांक दिनवाजतात. शिक्षक पुरस्कार फावो जाल्ले भोमानेस कृष्णाबाई नायक. स्तंभलेखन पुरस्कार फावो जाल्ले भोमानेस मुकेश तळे. पत्रकारिता पुरस्कार फावो जाल्ले भोमानेस प्रमोद आचार्य. अणकार पुरस्कार फावो जाल्ले सुनेत्रा जोग हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. कार्यकर्ता पुरस्कार फावो जाल्ले भोमानेस गोपीनाथ गांव, भोमानेस अपर्णा गारोडी, भोमानेस रेवणसिंह नायक, भोमानेस राजदीप नायक आणि भोमानेस जॉन फर्नांडीस हांकां सगळ्यांक दिनवाजतात. कोंकणी भाशा मंडळाचे आदले अध्यक्ष ज्येष्ठ साहित्यीक ह्या सभागृहात उपस्थिती रावले त्या खातीर सगळ्यांक देव बरें करूं. परीक्षक मंडळ साहित्या खातीर वसंत भगवंत सावंत, डॉक्टर प्रकाश पर्येकर आणि ब्रदर जॉन आफोन्सो हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं. बाल साहित्या खातीर प्रशांती तळपणकर, रामनाथ गावडे आणि नयना आडटकर हांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. सेवा पुरस्कारा खातीर परीक्षक मंडळ आसले नारायण मावजो, संदेश प्रभुदेसाय आणि जिलू गांवकर हांकां दिनवाजतात. कार्यकर्ता पुरस्कारा खातीर डॉक्टर पूर्णाचारी, सेराफिन कौर आणि प्रशांत नायक हांकां देव बरें करूं. शिक्षक पुरस्कारा खातीर अरुणा पाटणेकर, डॉक्टर भूषण भावे आणि अनंत अग्नी हांकां दिनवाजतात. पत्रकारिता आणि स्तंभलेखन पुरस्कारा खातीर परीक्षक म्हण आसले अनिल पै, प्रकाश कामत आणि मार्कोस गोन्साल्वीस हांकां सगळ्यांक दिनवाजतात. नाच सादर केल्ले पूजा आणि अपर्णा डान्स अकॅडमी हांच्या सगळ्या भुरग्यांक आणि अकॅडमीच्या वांगड्यांक दिनवाजतात. तशेंच विद्याभवन कोंकणी शाळा आणि रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिराच्या भुरग्यांनी हांगा सुंदर असे नाच सादर केले तांकां दिनवाजतात. रवींद्र केळेकर ज्ञान मंदिर आणि विद्याभवन कोंकणी शाळा तसेच कोंकणी भाषा मंडळाचे कर्मचारी, शाळेचे शिक्षक, मुखेल्यांक सगळ्यांक दिनवाजतात. तसेच त्यांच्या पालकांकय दिनवाजतात. आवाज येवजण तसेच ह्या तांत्रीक गजाली हांगा आमकां दिल्ल्या खातीर हांव गोमंत विद्या निकेतनाच्या जाळवणदारांक देव बरें करूं. हांगा खास काल आणि आयज आमचे सगळे गोंयभर तसेच भारतभर म्हणटा हांव पावयत आसतना प्रिंट आणि इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचे सगळे पत्रकारांक देव बरें करूं. काही तांत्रीक कारणां खातीर हांगा कार्यावळ सारकी जाली ना, त्या खातीर हांव भाशा मंडळा वतीन हांव सचिव ह्या नात्यान हांव सगळ्यांक चूक मागता. हांगा थोडे हे जाल्ल्या खातीर अडचण आयिल्ल्या खातीर हांगा जमिल्ल्या सगळ्या समेस्तांक, हांगा जमिल्ल्या सगळ्या पालकांक आणि सगळ्या समेस्तांक हांव आणि कोंकणी बोग्या देव बरें करूं म्हणटा. जय कोंकणी, जय गोंय. किती चालला आणि कसली गाणी सांगू
बरवे ग्रुप जाऊन पेली सर हाँ हाँ सही सही बात सही पावले बरवे पावले ड्राइवर